रेतेरे खायल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरी सकाळ मागतां, देव बरो दीस मागतां. पयस पयसतान तुमी आयल्या ते आज येयलो पावस उणें आयल्यात पयस पयसतावन तुमची मागणी घेवन विनवणी घेवन हांगासर मागोवंक वो अर्द दीस जेजूक समर्पण दिवंक देवाच्या उतार आयकूंक हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या नांवें केदाळाय म्हणचें वो वेळ तुमी जेजूक दिला. जेजू कोणाचोय रीणकारी जायना. तुमी दिल्ल्याच्या की 100 वांट्यांनी तुमकां फाटीं दितलो. ताचे शांती आनी समाधान तुमकां रेतेरे खायला सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. आमकां आपेल्या कुडले दवोवन येतात. आजी तांकां आपेल्या कुडले कालीच सांगलें म्हूण म्हाका दिसता पाद्राबान. जाल्यार वेळ करून हांगासर ते आयल्या ती रेतीर सोलून व्हरूंक तुमकां वळख आसा फादर रिचर्ड कॉड्रस. तांकां हांव तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी स्वागत म्हणटा. सांगात आमचे भाऊ जॉन डिसोजा हांगासर येवन अर्गां स्तुती सोलोवन व्हरतात. आमकां मागोवंक उमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. डिवायन वर्ल्डाच्या की स्वागत म्हणटा. मोगाच्यान तुमकां बरें मागता. आयच्या दिसा देव बरें करूं. थँक्यू. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देव बरें करूं. फादर तुमकां आमकां भोव अपुरबायचो स्वागत तुमी दिल्ल्या खातीर खंडीत जावन आमी डबल मायंडार आसलो. वेंचेंगी नाका म्हळ्यार जायते म्हजी कामां आसलीं पूण हांवें चिंतलें मोरी माय घडये घडये आपयताना हांवें ना म्हणोंक जायना. हांव मोरये माय केदाळ्या ना म्हणना. म्हजी एक सवय आसा कित्याक म्हाका मोरये माय बरोबर तो मोग एक सेकंड खाल माडींत म्हाका व्हरतो एक अनभोग त्या मोरये मायेचो. त्या खातीर इल्लें वयर सकयल केल्ले उपरांत मागीर फादर पियूसाक हांवें सांगलें हांव येता. नो प्रॉब्लेम. आनी खंडीत जावन तुमच्या सांगाता मोरये माये सांगात एक जावन मागोवंक भोव व्हरती खुशी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मोगेच्यान सगळे आमी उबी रावया. समेत एक जावया. पवित्र आत्म्याची सगत मागोवन घेवया. पवित्र आत्मा आमच्या दया आसतना कांयच उणें पडना. तुजें जिवीत सोम्यातय तुवें वर्त्या तरान जियोवचें. सोम्याच्या मोगांत एन्जॉय युअर लायफ म्हळ्यार सोम्यातय संतोष पावचें. तेंच आमच्या जिवान जावन आसा. सांत पावल आमकां म्हणटा सोम्यातय संतोष पावा. आनी तो संतोष भरपूर जावचे खातीर सोमी आमच्या सांगाता जियेतना आमकां तो हर एक दितालो आनी त्या प्रमाणे जियोंक शिकयतालो. आनी तसलें बरेंपण ताणें आमकां दिलां. आनी तसल्या बरेपणांत आमी आज जियेत आसतना पवित्र आत्म्या सगळ्यात वर्त्या मापान मागोवन घेवया. पवित्र आत्म्याच्या त्या वर्त्या सक्तेन जियेत आसतना पवित्र आत्मो दाखयता ती वाट वर्त्या मोगाची. पवित्र आत्मा केदाळें आमकां सोण घालिना. पवित्र आत्मा आमच्या संगतच आसा. तर पवित्र आत्म्याची गीत आमी गायत आसतना पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या सक्तेन भरता आसतना पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या आत्मीक दायसांत त्या भलायकेंत आमी बगच्या. आत्मीक भलायकी भोव गरजेची. मोगाचें नांव भायली भलायकी जाय, शारिरीक भलायकी जाय, आमच्या कुडीची भलायकी जाय, तशेंच मानसीक भलायकी जाय, तशें आत्मीक भलायकी म्हणटा ती भलायकी बरी जावंक जाय. तेन्ना आमी व्हडा संतोशान उल्हासान आसतल्या. जायते फुडें हांव रेतीर वता आसतना लोकां म्हणचे आसा आत्मीक भलायकीची वाडावळ जाली जाल्यार दुसरी भलायकी सगळी बऱ्या तरान देवच मांडून हाडटा. त्या खातीर आत्मीक भलायकेन बरच्याक पवित्र आत्म्याक आमच्या मदगात आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्या देवोले चेतय तू रावोंगे स्वार्थो सो फांगोंगे चेतय तू जिये. पवित्र आत्म्या देवोले चेतय तू रावोंगे स्वार्थो सो फांगोंगे चेतय तू जिये. संसार पथकाक ओडटाना संसार पथकाक ओडटाना आत्म्याची शीक देव सार पथकाक नाटताना सदां सोदूंक शीक. पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या देव
Mochitaito raongi Uswatu so pangongi Mochitaito chiye Povitatnya Povitatnya Devoni Sakra Mochitaito raongi Uswatu so pangongi Mochitaito chiye Hankar bosor dostana kalte pontu laboy wakri cinta etana bore cintu shik povitatnya devo Mochitaito raongi Uswatu so pangongi Mochitaito chiye Povitatnya devoni Mochitaito raongi Uswatu so pangongi Mochitaito chiye पवित्र आम जदय में मागोन के व्याम वर्त्य तरण पवित्र में जे दाईस तो आपका दिता पवित्र में जो वर्त्य बना तो आपका जीवन से कहता अरे जब पवित्र में संगत आस्थाना पवित्र में जो बड़ा बड़ा वर्त्य बड़ा बड़ा सत्य बड़े जीवन में जीवन साइडले सत्य बड़े मर्द समय आपका दिता हमारा पवित्र में ये हम जदय ये पवित्र में तुझा वर्त्य आत्मिक दाग हम जदय तो कर आत्मिक अनुभव हम जदय आत्मिक घटाय आमच्या इंसावली आत्मिक वडपण आमच्या आजर आत्मिक ग्रेस गए आमची जावली पवित्र आत्मा ये आमका राखणे सांभाळ पवित्र आत्मा तुझ्या वर्त्या देण्याने आमका बळ तुझ्या वर्त्या फळ आमच्या इंसावली आणि त्याचप्रमाणे आत्मिक बळ आमच्या वाढ दे जस समय आमका हर एक बारे म्हण देऊच्या पवित्र आत्मा आमच्या वैरिये आमच्या संगत राव आमका तुझ्या आत्मे सकते बर Portana adatu so labo askat kain portana adatu so labo magnyar dhyanar astana magong makashi मागण्यार ध्यान असताना मागो माकाशी पवित्र देवोने मोचिताito रावोगे स्वाटो जो पागोगे Mochitaito chiyoke Povitatma devone Mochitaito rawoke Uswatu so pagoke Mochitaito chiyoke Astana Sangata Chinye Poinar Astana Denyan tuja netai Denyan tuja netai Chini muji samtana Chini muji samtana Segi suka pawan
चितय तो रावोगे स्वार्थो जो पागोगे चितय तो पवित्र देवो चितय तो रावोगे स्वार्थो जो पागोगे चितय तो जियोगे सगळे बरोबर आम्ही वाकाड्या जे जनावरांचे चामले रक्ताचे बळ तेच बापान देवच्या जेसो बळ बापा सगळे बरोबर आमका दी सभा जना पवित्रत्या देवाने माझे काय तो रावोगे स्वाटो जो पागोगे माझे काय तो जिएंगे हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. What does the sound of Ullasa? What the Sakti? The Yamoran, Sampandana Kudita, the Yavarta Kalsata, the Kalsa Kuneta, Sagata Sakti, what the Moga, Devaji Siddhika, and the Kartasana, Pavitatma, which is inside the career Bidala, Wait the Sagar, what the lady, Zoran is Sarbapan, thus by that Paduka Bartalo, the Javarta Jivita. Hallelujah, 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 hallelujah. Yedam ja sarvandara mangala papa, sorani sarvanda papa, doam kacha disa, hangai loriya kabur kya tuja magan bor, tuja magan apor, hani tuja varta ke sakta zat magam kadi, samyad tuja varta ashiraga saudi, tuja mani ragadaga dewa tuja paita me sagan, yes varta punchedan mariya maicha, varta navana me magta sanam kadi samyad, hani tuja varta maganam kaba, sorani sarvapa tuja varta maganam kadi. Hallelujah, 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 hallelujah. Swatu so pagonge, moje dai do rayoki. एक घडीभर मौनपणे समयासोबत तो अनुभव आम्ही जोडून थाया जाऊया. रेतेरी एक अवकाश अपॉर्च्युनिटी एक वो वापरपायचो अवकाश खंयच्याय पवित्रपणांत आमी बरो जाय तर तो अवकाश आमकां जाय. जाय तेवढे आमच्या रेतेरीने आमी कितें करता आयकोंक म्हण येना आमी जियोंक येता. रेतेर जियोवचें आयकोवचें आनी सणवेचें न्हय. रेतेरीत आमी जियेत आसतना समयासोर तो अनुभव आमी बघूंक जाय. तो अनुभव बघच्या पयलीं सगळ्यात आमी मागोन जाली. आत्मीक सक्तेन आज भरच्यान आत्मीकपणान जिवाळ जावच्या आत्मीकपणाच्या दायज आमची ती ग्रेस्तगाय आमी जियोंक जाय. लौकिक संवसाराची संवसाराची ग्रेस्तगाय न्ही पवित्र आत्म्याची देवाची ग्रेस्तगाय देवाचें व्हडपण तें आमी आज गाजोवंक जाय. आनी तसले गाजोवणे आमी करता आसतना हांव न्हय जियेता स्वामी जियेता
हांव नहीं काम करता, पवित्र आत्मा काम करता, हांव नहीं पवित्र इंद्र आमचे थंय काम करता, जेच्या मांस आनी रगत वर्त्या मोगांत आमी जियेत आसतना एक मिस्तेर म्हणल्यार बरी आमचे थंय येवकारिस्ताचो वर्तो मोग आमी भगता आसतना येवकारिस्त आमचे थंय घडोवन आसता। येवकारिस्तिया देवाक आर्गांनीची भुरगीं आमी जाता, देवाच्या वर्त्या मोगान आमी भरता, जेच्या मांस आनी रगत आमच्या खातीर ह्या संवसारांत दिल्लो स्वामी जेजू आमकां म्हणटा ह्या संवसारांत दिरवी पुंजाय नाकात, उजया दिरवी त्या सर्गाचे दायिस्तांत आनी तो जावन आसा आत्मीक अनुभव, तो जावन आसा वर्त्या देवस्पणाचो अनुभव, तो जावन आसा पवित्रपणाचो अनुभव आनी तसलो अनुभव आमी जडच्याक देवाचें उतर आतां आमकां मातेवच्या वांजेलांतले असे म्हणटा, संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजाय नाकात, हांगा कलम मांडटा आनी कीड खाता आनी सोर कान्नां घाल नागयतात, पूण दिरवी पुंजया सर्गार थंय कलम मांडना, कीड काय ना आनी सोर कान्नां घाल नागयनात, कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतले। सगळे आमी बसया मोगाचे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। अर्गां जेजू, मोगलाप जेजू, वंदन जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू। सगळे गडबड नीट बस आपल्या बरें पोजिशन काढया, दोळे बंद करात। इंग्लिशान आमी म्हणचें जाल्यार एन्जॉय युअर प्रेजन्स विथ द लॉर्ड, म्हळ्यार आमी सम्या सांगता थोडो वेळ मात्र न्ही, सगळें म्हजें जिवीत संतोशान जियोंक एक निर्धार करचो, बसवणी दिवची म्हण हांव सांगना, निर्धार करचो आनी हो निर्धार मोडूंक न्हय, हो निर्धार दीस वेता वेता घट करूंक, बळ अदीक करूंक, सत्य भरीत करूंक आनी जियो। तर थोडो वेळ सोम्याक आमच्या भितर घेवया, श्वास भितर घेता आसतना सोमी आमच्या भितर इल्लो दीर्घ श्वास सोडूंक प्रयत्न करा, भितर तसो श्वास तेंचो वारें सोम्यान एस देवान आमकां दिल्लें तें आमी घेवचें, भायर दीत आसतना तेंच वारें आमी भायर सोडचें, जें कितें आमच्या भितर आसा तें भायर येवंक, जें कितें आमी भितर जागोवन दवरलां तें भायर उक्त्या तरान परसळ अशें करूंक, जें कितें आमच्या भितर आमी चिंतून आसा आमच्या भितर तें रोमोन दवरलां तें बऱ्या तरान उत्पत्ती जावन भायर येवच्याक, जें कितें भितर आसा तेंच भायर येतालें, बरें आसा तर बरें, वायट आसा तर वायट। तर आमी चिंतूंक पुरो आत्मीक जिवीत एक आनी लौकीक जिवीत आनी एक ना, बोथ आर मिंगल टुगेदर, म्हळ्यार दोगांची मिसळणी जावंक जाय, त्या दाळा जिवीत अपुरबायेचें जाता, ना तर आमी थोडो वेळ मात्र आत्मीक, उरल्या वेळार लौकीक। लौकीक जिवनांत आत्मीकपण आमी सांबाळोवंक आनी वाडोवंक, आत्मीक जिवनांत लौकीक जिवनाचे संगती आमी फळाबरीत करूंक आमकां देवान आपोवणें दिलां, तें आपोवणें आमी घेवया। दीर्घ श्वास घेयात मोगाचेनो, मौन रावात, 1 मिनीट बरो सगळे बायलो आवाज आयकोन दी, बऱ्या तरान आयकया, सांग पुरो फॅनाचो आवाज। मौन रावन सम्या सांगता एक सांची एक निर्धार घ्या, जाय म्हाका ती बूक आनी दान आत्मीक जिविताक, जाय जाय म्हाका वडपण आनी ग्रेस गाय पवित्रपणाची, दुसऱ्या खंयच्याची न्ही, तात्कालीक दुसरी पवित्रपणाची ग्रेस गाय शाश्वत। आनी त्या पवित्रपणांत आसतना जेजू म्हज्या सांगता आसतना कांयच म्हाका नाका, जेजू म्हजे थंय जियेता,
कित्याक बे म्हाका आपल्या पासान तो पसताना दुसरें काय नाका. पळया ताच्या मांसांत, ताच्या वर्त्या सक्तेंत, ताच्या रक्तांत तो पसताना दुसरें कांयच म्हाका नाका, दुसरें कितेंच म्हाका नाका. जेजू म्हजे थंय जियेता कित्याक बे म्हाका. जायत्या जाणांक बे कितें जाता काय, म्हजें जिवन कितें, म्हजें कुटुंब कितें, म्हज्या भुरग्यांक सुपडार कितें, म्हज्या भुरग्यांक काजार आसा गे, म्हज्या भुरग्यांक खाम मेळटा गे, या कुटुंबांत व्हड दादोसकाय आसा गे, कुटुंबांत संतोश आसा गे. आं कुटुंबांत संतोश आसा जाल्यार तुवें जियोंक शिकत जाय तुजें जिवीत. सोम्या सांगाता ताच्या मांसान तो पसताना दुसरें काय नाका. ताच्या मांसान तो पसताना दुसरें कांयच म्हाका नाका, खंयचेंच म्हाका नाका. की ताच्या मांसान तो पसता तेंच जावन आसा पवित्र खाण. आनी ह्या पवित्र खाणाची रूच साकोंक आज हांव हांगा आयल्या. ती रूच साकोन तुवें फाटीं वचोंक जाय, भोगूंक जाय तो व्हरतो अनुभव, सम्याचो व्हरतो संतोश भोगूंक जाय. हांगा येवन बसले उपरांत तुजी मोत थंय धांवडोवची, हांगा धांवडोवची, नॅक्स्ट कितें केदाळा जाता काय म्हूण राखोन रावचें न्हय. जावच्या टायमार तें जाता, रेतीर मुक्तोवच्या टायमार मुक्त जाता. उपरांत ताचे उपरांत देव वाट दाखयतलो म्हणल्यार एक चिंता भोगप तुजें तें आसनी. तशें करून थोडो वेळ हांगा वसा संपोवन तरान सोम्याच्या वर्त्या हजारपणांत आसतलो आनी आसतली. दुसरें कितेंच म्हाका पडोन वचोंक ना. नॅक्स्ट घडी म्हजी न्हय, ती सोम्याची. सोम्यान ती आमकां दिवची. त्या सोम्याच्या वर्त्या बरेपणान जियोंक सोमी आमकां आपणें दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. चिके एकामेका पळय आपल्या आसूं दिया दिल्ले बारी ते सिरियस आबा तुमी. त्या संत आंतोच्या आश्रयान पळय थोडी चांटू मोंटू म्हणटात पळय इल्लीं मातारी, ती सय तितलीं सिरियस आसना. पोरां वाचलो मंगळारा तांची सिरियस ना ती. परत आसून संतोश 2 परचे 2 दोरार, हे 2 परसो 2 वरांनी बरें. त्या खातीर हांवें इन्सिल्ली टॉपीक आसा एन्जॉय युअर लायफ विथ द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड. तुजें जिवीत सोम्याच्या हजारपणांत संतोशान जिये. एन्जॉय. आमकां एन्जॉय म्हळ्यार काली दुसरे लौकीक संभ्रम मात्र म्हूण आमी चिंतम. एन्जॉय दीस आनी तेन्ना तें एन्जॉयमेंट बरें जातालें. तुजें फावंडेशनच बरें ना तर दुसरें एन्जॉयमेंट खाली तात्कालीक जातालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. विसर घडये भितर पडटा म्हण दिसता. हांव हर एक बडी रेतीर येताना म्हणटा प्रेज द लॉर्ड करतना हात वयर करचे, हालेलुया म्हणटाना हात सकयल करचे म्हण. थोड्यांचे हात वयर घडले अशे येतात. भरतनाट्य स्टेप्स आमकां आसनात. आमकां प्रेज एंड वर्शिपाचे स्टेप मात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगचे मान आनी भयणीनो, एक पटी सगळे ह्या प्रकृतीचे वस्तू म्हळ्यार थोडे क्रिचर्स, थोडे संगती वस्तू आसा डिफरंट डिफरंट. तांच्या मदगात एक संवाद चल्लो खंय. कोण अति व्हरतो या कोण स्ट्रॉंगेस्ट भोव सत्य भरीत कोण म्हणून तांच्या मदगात एक दीस तर्क चल्लें खंय. आनी त्या वेळार थोडे सगळे म्हणा लागले खंय लंकड स्ट्रॉंगेस्ट. कित्याक म्हळ्यार लंकड आमी खंयच्या उपयोग करता? लंकड कातरूंक उपयोग करताय. वय कोयती केल्यार कातरूंक उपयोग करता, गारगास केल्यार कातरूं उपयोग करता, कुडार केल्यार कातरूं उपयोग करता. पूण लंकड चड जावन आमी खंयच्या उपयोग करता? आं आं देवा, देवान तितलोय ताळो दिवना न्ही गे आमकां. लंकड कित्याक आमी उपयोग करता? आं घडये घडी सर जे वंदने क्लासी हेळी 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 से 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 मगाच्या न्हू सेम मानतो आसा आमी. केदाळां आमची
एक उन्नती जावची. लंगड आमी उपाय करता टाक तुमच्या मोतीन आयिल्लें सांगचें. तातूंत काय हांगा मार्क काडणं नीट एग्जाम या CET एग्जाम या कॉमेट के एग्जाम न्ही. त्या देखून तुमी ताका पुरा रांगच्या मोतीन देता तें सांगूंक शिका. दॅट इज द स्पर ऑफ द मोमेंट. दॅट इज द एन्जॉयमेंट. दॅट इज द एन्जॉयमेंट. सूख म्हूण ना तातूं. लंगड आमी बांदपा उबें करूंक उपयोग करता. जावंक पुरो रेल्वे ट्रॅक करूंक उपयोग करता. सगळीं वाहनां करूंक उपयोग करता. अनंत तरा उपयोग करता. आनी ताका ते म्हणा लागले काय लंगडाक तूं स्ट्रॉंग म्हूण दिसता. आनी ताच्या कडेन विचारलें लंगडा कडेन तूं स्ट्रॉंगेस्ट गी तूं बळादीक गी सत्य बरीत गी म्हूण विचारलें गे. आनी ते दळा लंगड कितें म्हणा लागलें ना 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 हांव स्ट्रॉंग न्हय. म्हज्या की स्ट्रॉंग हांव जावंक पुरो मॅटिरियल दिता बिल्डींग बांदूंक. जावंक पुरो अनंत स्ट्रक्चर करूंक ते उपयोग करतात. जावंक पुरो दुसऱ्या संगतीन ते उपयोग करता. पूण म्हज्या की बळादीक आनी एकलो आसा. कोण तो? लंगडाक उदा करता कोण? लंगडाक उदा करचो कोण? देवान येवन उदा कर म्हणा ते दुसरें. आतां आमी लंगड उदा कर जाल्यार कितें करता? उज्या रता गिना. उज्याक धरल्याचे लंगड मेळट जाता गिना. मागीर कालें लंगड म्हणा लागलें गे हांव घालें म्हजें की व्हडलो आसा उजो. आनी उजो कितें करता पळया तो म्हणा फायर इज द स्ट्रॉंगेस्ट. हांव ताच्या लागीं गेली जाल्यार हांव गेलो जाल्यार संपूर्ण तरान हांव कोसलाता. आनी ते दाडा थंय धांवले गे कोणा लागीं उज्या लागीं असो म्हणा लागले काय उज्या तूं स्ट्रॉंगेस्ट गी बारीक गटायचो काय तूं. आनी लंगड म्हणटा तूं गटायचो. आनी ते दाडा उजो कितें म्हणा लागलो वय हांव स्ट्रॉंगेस्ट कोणा मुखार? लंगडा मुखार. मात्र लंगडाक हांव मेल्ट करूंक शकता पूण ताच्या की म्हज्या की स्ट्रॉंगेस्ट क्लासा कोण? उज्याक पालवो असो कोण? हां मागीर फायर इंजिनियर सू करून सोडना ते सोडटात मग. येस. आनी तो म्हणा लागलो काय म्हज्या की स्ट्रॉंगेस्ट आसा. आनी एकलो उदाक येवन म्हज्या थंय शिंपडयता आसतना हांव कांयच न्ही म्हजें बळ खंयच ना म्हणा लागलो गे. आनी ह्या वेळा ते धांवले कोणा लागीं? उदका लागीं. आनी उदका लागीं वचोन तांणी उदकाक विचारता आसतना उदाक म्हणा लागलें गे हांव स्ट्रॉंग न्हय म्हज्या की स्ट्रॉंग आनी एकलो आसा. कोण तो? सुर्याची किरणां पडटा आसतना कितें जाता उदाक मेल्ट जावन परतून आवी जाता. ताका ते म्हणा लागले उदाक हांव स्ट्रॉंगेस्ट न्ही म्हज्या घेवर तो सूर्य आसा. ताचे किरणां आयले जाल्यार कितलो व्हडलो कुडको आयसाचो कुडको आल्यार कितें जाता मेल्ट जाता. एवोपरेट म्हणटा इंग्लिशान. एवोपरेट म्हळ्यार आवी जावन वयर वेता. आनी त्या वेळार ते धांवले खंय कोणा लागीं? सुर्या लागीं. सुर्या उदक म्हणटा तूं उदकाचे की स्ट्रॉंगेस्ट वय. हांव उदकाचे की स्ट्रॉंगेस्ट वय. पूण सूर्य म्हणा लागलो खंय म्हजे की स्ट्रॉंगेस्ट आनी एकलो आसा. कोण तो? आतां सूर्य बरो आसा. इल्ल्या वेळांनी एक सादारण एक काळो मोड आयल्या सूर्य दिसता आमकां. हां सूर्य म्हणा लागले हांव घालें व्हडलो. म्हाका संपूर्ण तरान कावर करूंक मोडां आसात. मोडां आयलीं तर हांव कांयच स्ट्रॉंग न्ही म्हणा लागलो खंय. आनी ह्या वेळार सूर्य म्हणटाय हांव कितलो प्रकाश भरिता बळे तितलो तो डल्ल जाता. केदळा मोडां म्हज्या लागीं येतात. आनी मोडां लागीं धांवले खंय. मोडां लागीं धांवन विचारलें खंय मोडा तूं स्ट्रॉंगेस्ट खंय बारीत सत्य बरीत खंय. मोड म्हणा लागले खंय ना हांव घालें सत्य बरीत. म्हजे कडेन कांयच साथ ना. म्हज्या की सत्य बरीत कोण आसा? हां वारें. व्हेरी गुड. वारें. वारें आयलें तर म्हाका दलयता ओडता वचोन एका पर्वताक मारल्यार हांव कांय ना. वारें म्हणा लागलें खंय म्हणा लागलो खंय मोड वारें आयल्यार हांव संपूर्ण तरान नास जाता. तर धांवले ते कोणा लागीं? वाऱ्या लागीं. वाऱ्या लागीं धांवन वचून म्हळें गे तूं स्ट्रॉंगेस्ट गी. ते वारें म्हणा लागलें गे
हांव घालें स्ट्रॉंगेस्ट म्हज्या की स्ट्रॉंगेस्ट आसा माउंट एव्हरेस्ट. माउंट एव्हरेस्टा लागीं गेलो जाल्यार हांव वचून ताका आपटालें जाल्यार चित्र म्हाका कांयच करूंक जायना. म्हजें वारें खंयचेकी फायदो ना. आनी ह्या वेळार ते धांवले खंय माउंट एव्हरेस्टा लागीं वचोन विचारता आसतना ताणें म्हळें गे कितें म्हळें माउंट एव्हरेस्ट म्हणा लागलें गे हांव स्ट्रॉंगेस्ट न्ही म्हजें स्ट्रॉंगपण कांयच ना. ताच्या बदलाक कोण तो कन्स्ट्रक्शन करता पळय JCB हाडटा दुसरी वाहन हाडटा तो स्ट्रॉंगेस्ट. तो कितें करता सगळें पर्वत कोसलोन घालता. ताची व्हडली व्हडली हातेरां तो हाडटा आनी तो हातेर हाडन म्हाका संपूर्ण तरान तो कोसलयता. आनी ह्या वेळार ते धांवले आनी विचार लागले वय तूं स्ट्रॉंगेस्ट गी. त्या मनशा म्हणा लागले हांव घालें स्ट्रॉंगेस्ट केदां हांव जिवांत आसा तें हांव स्ट्रॉंगेस्ट. म्हजे की स्ट्रॉंग कोण हांव जिवांत आसतना करता म्हाका जिवांत नासल्या बरें कोण करता मरण. म्हजे की स्ट्रॉंगेस्ट मरण आसा आनी मरण म्हजें थंय आयलें जाल्यार हांव खंयच्या की फायद्याचो न्हय. आनी त्या वेळार ते गेले गे आनी मरणा कडेन दिसाक लागले मरणा तूं स्ट्रॉंगेस्ट गी. आनी त्या वेळार वय हांव स्ट्रॉंगेस्ट म्हणय मरणांत. पूण कोणा कडेन हांव स्ट्रॉंगेस्ट एब्रामाक हांवें मरण धाडलें इजाक हांवें मरण धाडलें जॅकोबाक हांवें मरण धाडलें सगळ्या प्रॉफेटांक हांवें मरण धाडलें सगळ्या सांता भक्तांक हांवें मरण धाडलें. त्या वेळार हांव बारीक स्ट्रॉंगेस्ट. पूण हांव सगळ्याचे की स्ट्रॉंगेस्ट म्हूण हांवें चिंतलें जाल्यार एका मनशाक हांवें मरण धाडलें पूण म्हज्यान त्या मनशाक मरणांत आटापोवंक जावना. कोण तो जेजू क्रिस्त. सगळ्यांचे की स्ट्रॉंगेस्ट सगळ्यांचे की सगळे बरीत जेजू जावन आसा. हांवें ताका मरणांत घालें पूण तिसऱ्या दिसा तो मरणांत पुनर्जीवन जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तसो पवित्र देव आमच्या सांगाता आसो. त्या पवित्र देवा सांगाता आमी जियेत आसतना पवित्रपण आमी आपणायत आसतना तो पवित्र देव म्हूण आमकां कळी जावन त्या पवित्र देवाची स्तुती करूंक आमी आयतीन जावंक जाय. मोगाचें न्हू कित्याक ताका आमी म्हणटा एन्जॉय युअर लायफ विथ द लॉर्ड म्हळ्यार तुका कितेंय करचें तर सोम्य सांगाता तुवें तें करचें. तुजितल्या की कांयच करूंक तुज्यान जावचें ना. आमच्या कंट्रोलार कांयच ना. येरेमिया प्रवादीचे ग्रंथ 10 अध्याय 23वी ओळ आमकां कितें म्हणटा पळया. 10 अध्याय 23वी ओळ. सर्वेस्परा मनीस आपल्या वाटेचो धनी न्हय म्हूण हांव जाणा. तो आपल्या वाटेन चलतना आपली पावलां सारके दिशेन काडूंक ताच्यान जायना. सर्वेस्पर नासतना देव नासतना मनशान ताची पावलां काडूंक जायना. त्या खातीर आमी मागतना कशें मागता मेटा न्ही तूं आमच्या सांगाता तूं राव आमच्या मेटांक मेट दिवन तूं चल म्हूण आमी मागता चड जावन. कित्याक म्हळ्यार आमचेतल्या की आमचे मेटां काडूंक आमकां जायना. तर एक घडीभर आमी उबी रावया. मोगाचें न्हू तो पवित्र देव त्या पवित्र देवाची स्तुती आमी करया. पावलो आनी सिलासान ती स्तुती केली. पावलो आनी सिलास म्हणा लागले आमकां स्तुती करची मात कळीत आमकां खंय आसा कितें म्हजें तें बांदपाचो तें कांय नाका पडोन वचना. सांकली आसात की नांगी म्हण ताणें पडोन वचना. ते तुटोन पडटात की म्हण ताणें पडोन वचना. पूण तांकां कळीत आसलें देवाची स्तुती करूंक. देवाची स्तुती करतना कितें जालें म्हूण आमी उपरांत वाचलां. पावलो आनी सिलासा कितें जाल्लें. तशेंच शद्राक मेशक अबेदनेगो तांकां उज्यान घाल नासतना तांकां कळीत आसलें देवाची स्तुती आमी केली जाल्यार कितें जातालें देव आमच्या रक्षणेक येतालो. त्या खातीर हांवें म्हळें एन्जॉय युअर लायफ विथ द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड. ताच्या वर्त्या हजारपणांत आमी जियोंक जाय आनी तेन्ना आमचें थंय जायतें वर्तेपण देवच आमकां आसा करता. तर आमी गांवचें गीत तूं पवित्र देव आमचें थंय तें पवित्रपण हाड
कशें पावलूक आनी सिलास सांगतोय सुटका दिली आमकांय सुटका दी असले बंदड बनपास नानंतरची खंत बेजाराय पिडेचे ती पाळा पिडेचे तो दोशी खांड उडे सांग जेजो मगे नाका कितल्या तेंपाची जावन ती पिडा कितल्या तेंपाचे ते खंत जावनी कितल्या तेंपाचे बनपास जावनी बंदड जावनी सांग यू हॅव नो पावर इन माय लाईफ यू हॅव नो पावर इन माय बॉडी ते सांग वगेत रावा नाका वगेत बसा नाका देवाची स्तुती करतना सम पावलो गो आणि सिलासा कसे सुटका दिली तसे तुझ्या बनपासान लय तुझ्या बंदडून लय तुझ्या पिडेन लय तोच देव तुका सुटका दिता पान संख्या 48-48 तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीशी असणा वस्ती कसो देतो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीशी असणा वस्ती कसो देतो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीशी असणा वस्ती कसो देतो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीशी असणा वस्ती कसो देतो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 पौला काणी सिलासाक बंधन ते सुटले पावला काणी सिलासा बंधनले सुटले बंधन स्तुती करताना सोडवून दिम तो आयलो बंधन स्तुती करताना सोडवून देव तो आयलो देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सुटका दे देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सोडवून दे पवित्र देव तो पवित्र देव पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवणला बसो पवित्र देव सुटका सोडवणला बसो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्वदेशी असणा वस्ती कसो देतो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्वदेशी असणा वस्ती कसो देतो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया शद्रक मेशक अबेदनगो पूजांते रखले शद्रक मेशक अबेदनगो पूजाले रखले पूजा स्तुती करताना तनवारे ते भरले पूजा स्तुती करताना तनवारे ते धरले देवा आमकां
आमकां सुटका दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवण दी देवा आमकां सोडवण दी पवित्र देव तो पवित्र देव पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवण लाभोसो पवित्र देव सुटका सोडवण लाभोसो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्वदेशी असताना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्वदेशी असताना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना हालेलुया हालेलुया सगळे 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 जीवन समय समर्पित करताना पवित्र राहूच्या पवित्रपणाची होऊच्या भक्तजनांक समय दिले देवत्या म्हणून घेऊया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. दुनियात काण तुमच्या काळजा वय दवरात एक घडीभर काळजाचे दडदडे सगळे काळजांचे जावं सो तो अनुभव कोण असो जेजू सोगी या संवसारी कष्टांचो बेजारायेचो खंतीचो कोणाक हांवें अधिकार दिला पिडेन दोशच्या त्या पिडेक मोदीन येवच्या नानांतराच्या खंतीक बेजारायेक या संवसाराचे विदवळीक नानांतरा म्हाका नाडटा ह्या संवसारांत जियेताना कोणाक मेस्सोंक हांव आयलां कोणाक मेस्सोंची जिणी हांव जियेतां कोणा खातीर हांव जियेतां म्हज्या सम्या खातीर म्हज्या देवा खातीर देवाचो अर्थ अनुभव करून त्या देवाच्या वर त्या उल्हासान संतोषान त्याच सम्यान म्हणटा म्हजो संतोष तुमचे थंय भरपूर जावच्याक हांवें तुमकां तो दिला आनी त्या खातीर हांव आयिल्लो ह्या संवसारांत तुमकां संतोष दिवच्याक बरेंपण दिवच्या उल्हास भरीत करच्याक आनी कुशल बरी जिवन पवित्रपणान जियोवच्या शिवाय कुशल बरी जिवनांत वायटाक वेचाक न्हय आज तसलें जिवन हांव जियेलें जाल्यार देवा लागीं हांव परत आयलां आनी आयल्या निर्धार म्हजो हो समेच्या वरती अनुभव हांव जियेतालें आनी जियेतालो समेचे आत्मीक अनुभव हांव घेतालो आनी घेतालीं हर एक घडये हांव उठतना बसतना वेतना हांव चलतना हांव न्हिदतना हांव चिंतना हर एक घडये त्या समेचें नांव म्हज्या जिवनांत हांव गायतालो आनी गायतालीं कित्याक तो जेजू म्हज्या काळजांत म्हज्या जिवनांत म्हज्या शिरशिरांनी म्हज्या कुडीच्या हर एका विश्वांत तो आसतना कांयच उणें ना त्या खातीर आमी भियोवचें नाका म्हाका न्हू पिडा आयल्या जांगपुरा आयल्या ती सुमे कडेन माग त्या पिडेचो अधिकार खाण मोड उडय जायत्या रेतेरीन तुमी पळयलां जांगपुरो पिडा येदोळ 25 वर्सां जावन दी 30 वर्सां जावन 40 वर्सां जावन तुका ह्या कुडीचेर अधिकार आसलो आनी मुखार तुका ह्या कुडीचेर अधिकार ना म्हणून रेतेरीकार सांगचें आमी आयकलां पण तें बगूंक जाय सांगल्यार पावना तुवें बगूंक जाय तुज्या कुडींत जावन तुज्या तोंडांत जावन उच्चारून ती उतरां जेजू जेच्या नांवान ह्या पिडेक म्हजे थंय अधिकार ना ह्या खंतीक ह्या बेजारायेक ह्या दंडवणेक
ह्या बंदडेक ह्या बनपासाक ह्या पथकाक म्हजे ते अधिकार ना ह्या पथकाक म्हजे ते अधिकार ना ह्या पथकाक म्हजे ते अधिकार ना फातक नितळ जाताना संपूर्ण दारान तुझे ते आसले बांदपास निकळो पडटले सांग बरो थोडे पिढा आमचे ते आसता जी सोसूंक देव आधार दितालो त्या पिढेचे थोडे उल्लेख आमी आयकल्ले जावन आसात थोडे बडे हेरांच्या पातकांक ती जावंक पुरो हेरांनी नितळ जावच्या जावंक पुरो ती पिढा हांवें बगचे जावंक पुरो पूण त्या पिढेची दूख उणी जाताली ती पिढा बघता आसतना खंतींत ह्या बेजारान आसमध्ये आसतना संतोष म्हजे थंय राज करूंक सम्याचो तो वरो खरो उल्हास आनी संतोष बगूंक तो म्हाका पाव करतलो म्हगे बावन आनी बेणीनो सांग तुज्या जिवनांत ना त्या पथकाक अधिकार म्हज्या कुडींत ना त्या पथकाक अधिकार म्हज्या काळजांत ना त्या पथकाक अधिकार म्हज्या जिणयेंत ना त्या पथकाक अधिकार म्हज्या जिवितांत त्या पथकाचो अधिकार सोम्याच्या नांवान हांवें मोडून भायर उडयला सोम्याच्या पांया तळा उडयला आनी सोमी ह्या वेळा म्हजे सांगता आसतना हांवें मेसोवंक जाय सम्याक हांवें जिणी जियोंक जाय सम्याक हांवें सोम्याच्या जिवितान वांटेली जाय शिवाय खंयच्याय वायटा सांबाळासा रावच्याक पवित्रपण होगडून घेनासतना पवित्रपणान जियों आत्मीक ग्रेस्त काय आत्मीक वडपण आत्मीक अनुभव जावच्याक सम्या कडेन माग आनी समी तुजें काळीज उक्तें कर त्या काळजांत सम्याचो खतखतो मोग थंय घालतालो तो मोग तुजे थंय भरतालो सम्याचो मोग तुजे थंय आनी म्हजे थंय भरलो तर दुसरें कितेंच आमकां नाका तर तस मोग सम्यान आमचे थंय वतला कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमच्यान वर्णूंक जावं नसो हें गीत आतां आमी गायता आसतना तो अपरिमीत मोग तसो अनुभव आमी करया लाखांनी लोकांनी केदींच उणें जायनासतना रावचो म्हाका आनी तुका जायती दादोसकाय दिवचो अनुभव केल्ल्या कळी जाता सोम्याचो मोग आमी फकत गायला पावना तो मोग आमचे थंय चिरो दी हर एका शिरांनी तुवें चलतना तुवें उडतना तो मोग असो अनुभव जावं दी आनी त्या खातीर तुजें काळीज तुजें मन उक्तें दवर कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमच्यान वर्णूंक नजो सोम्या तो मोग तुजो आमच्या नजो पर्वता प्रासो सागरा प्रासो सोम्या तो मोग तुजो सोम्या तो मोग तुजो आमच्या नजो पर्वता प्रासो सागरा प्रासो सोम्या तो मोग तुजो संतोष पावता मोजा चिंतून सोम्या तुझ्या संतोष पावता मोजा तुझ्या सोम्या सोमोक्तो मंगळ प्रस्वतो सदा बळशेतोस्तो सोम्या सोमोक्तो मंगळ प्रस्वतो सदा बळशेतोस्तो सोम्या तो मोग तुजो आमच्या नजो पर्वता प्रासो सागर प्रासो सोम्या तो मोग तुजो पर्वता प्रासो सागर प्रासो सोम्या तो मोग तुजो दुःख संकश्टांच्या वेळार मेळटा आमकां ताचो आधार दुःख संकश्टांच्या वेळार मेळटा आमकां ताचो आधार सोम्या सोमोक्तो भांगरा
prasorto sasnak balsoto Somya somokto bangra prasorto sasna balshito slo Somya Tomo tu sawai somya tu damagam ka tu endilai Omchar varno Loi gelari am ka varno nozo somya Purvota prasu Sagara prasu somya tomo tu so Purvota prasu Sagara prasu somya tomo tu so सगळे आमी बसया मोगाचे न्हू येदोळ समय म्हळ्यार आमची मेटां आमच्यान सोलोंक न्हय सोम्याच्या वर्त्या मेटान एकन सोलोंक ताणें आमकां आपोवणें दिलां जुवां संवजेल आमकां कितें किर्तनकार आमकां अशें सांगता किर्तन 16:2 किर्तन 16:2 कितें म्हणटा पळय आं सर्वेस्पराक हांव सांगता तुंस म्हजो स्वामी तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना दोनूच वाक्य पुरो तुंस म्हजो स्वामी तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना कोणा शिवाय सोम्या शिवाय आमकां कांयच सूख ना आमी त्या खातीर हांवें तुमकां सांगलें लौकीक जिवन आनी आत्मीक जिवन अलग न्हय इट इज नॉट सेपरेट It is mingled together. मिसळणी जावंक जाय लौकीक जीवन आमी जियेतना आत्मीक तराची घटाय आमचे तर आसा तर केंच्या तरान तें जिये जाय कशें आमी त्या संवसारांत आसतना आमचें जिवीत पवित्र करून घेवचें म्हणच्याक सोमीन आमकां वाट दाखयता त्या देखून ताणें म्हणलें उतरां हांव जावन आसा वाट आनी ती वाट सोमी आमकां दाखयता तर त्या वाटेन आमी चलच्याक आमकां ताणें आतां सोमी म्हजो सर्वस्व हांव न्हय स्वामी म्हजो सर्वस्व जावन आसा त्या खातीर तुंस म्हजो स्वामी तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना त्या देखून आमी गायता म्हळ्यार तुंस म्हजो स्वामी तुंस म्हजो देव वाखाणी तुका काळजांत हांव आराधना वेळार हांव गायतालो तें तुंस म्हजो रस्ना तुंस म्हजो धनी वाखाणी तुका काळजांत हांव आमच्या काळजांत हर एक घडये खंय आसून थोड्यांक आमकां बारीक प्रॉब्लेम आसा कशें मागचें काय आमी थंय आसता मार्केटींत आसता आमी आमच्या प्रॉब्लेमार आसता आमी आमच्या कामार आसता आमी थंय आसा हांगा आसा काजारांत आसा मुद्द्यात आसा या आनी कसं जाल्यार पेस्ता संदर्भ खंय एका घडये मोगाचें न्हू आमी सोम्या थंय एक जावं ताची वाखाणी करूंक सुरू करीत जाय आनी त्या खातीर तुंस म्हजो सोमी तुंस म्हजो देव वाखाणी तुका काळजांत हांव तसो थोडो वेळ तो म्हजो आनी थोडो वेळ तो म्हजो न्हय म्हणना हर एका घडये तो म्हजोच त्या खातीर सोम्याच्या वर्त्या जिवितान आमी वांटेली जावचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना आज आमच्या थंय सूख ना थोडे फावटी आमकां उल्हास ना संतोश ना कित्याक म्हण आमी पळयलें जाल्यार सोमी म्हजे थंय ना सोमी म्हजे थंय ना मंगळारा दीस हांव आमच्या संतांतोनी आश्रयांत जेपून तो विणावणे मागणें आसतना पाद्रा मागीर म्हणा लागलो ह्या दनपारच्या वेळा जाल्यार सगळीं जाणां बोवा परबाय तरान जागींत आसात आनी वर्त्या तरान तांणी स्तुती केल्ली आसा म्हळें सोमी आमच्या थंय आसतना स्तुती करिनासतना मागीर आमी कितें करचें आमी न्हिदोन पडचें ना आमच्या थंय सूख ना तर सोमी ना आमच्या थंय उल्हास ना तर सोमी ना आमी म्हणूंक रे आमी इतलें मागता आमी जितलें मागणें करता मागणें करचें मागणें म्हणचें तें जाय पूण ताचे किवर त्या मागण्या द्वारे तुवें सोम्याचो अनुभव करणं सोमी तुजे थंय जियोंक जाय त्या खातीरच संपावलून म्हणलें उतरां परत परत आमी कानान घालून घेवंक जाय हांव न्हय जियेता स्वामी म्हजे थंय जियेता त्या खातीर संपावल म्हणा लागलो इमिटेट मी एज अ इमिटेट क्रायस्ट सोम्याचो वर्त्या अवलंबन हांवें केल्या बरी सोम्याचें अनुकरण केल्या बरी सोम्याचें अनुसरण केल्या बरी म्हजें तुमी अनुसरण करा
तितलें म्हणून आमकां धैर्य जाय कित्याक तसलें जिवीत आमी जियोंक जाय नादर जायना नादर सांगता फॉलो क्रायस्ट म्हूण आमी सांगता इमिटेट मी अनुसरण करा म्हाका हांवें सोम्याचें अनुसरण केल्ल्या बरें त्या देखून म्हाका भावना न्हू सोमी आमचे थंय आसूंक जाय त्या खातीर आमी जायते जाणां कितें तडबडी करता आमचे इतल्या करूंक पळयता ना हांव केदाळ्या म्हणचें आसा म्हणजे इतलें हांव कांयच करून जिनसना फाल्यांच्या दिसा हांव पार्टी पोट्टा वेतालो आनी पोट्टान कितें जाय तें हांवें कांय दळू मोतीन घाल्लें ना कोंकणी सेक्शनान कितें कितें जावंक जाय तें देव करतालो देवा कडेन हांव मागतालो ताणें करचें जावन आसा कारण हांवें म्हजें तितल्याक करूंक चिंतू न्हू तें आसले अथॉरिटीज फादर अगस्टीन वल्लुरान म्हाका आयकना जाल्यार हांवें कितें करूंक जाता या म्हजें थंय तसलें मन येना घालून देवान घालिनातलें जाल्यार हांवें कितें करूंक जाता त्या खातीर उक्तें मन दवरना हांवेंचें आनी थंय गेल्ले उपरांत देव कितें करयता तें तो करयता केन्ना हांव डिवायन रिट्रीट पोटा वेता म्हणल्यार कितले जाणां कॉल करून फादर आमी येता येया सगळें कितें जाय तें हांव तुमकां करतालो म्हजे तांकी प्रमाणे हांव थंय त्या कोंकणी सेक्शनान तुमकां कितें प्रमाणे अरेंजमेंट जाय तें हांव करतालो म्हणलें कित्याक देवाचे वर तें मीस जावन ताणें दिल्लें आसता आमी तातूंत आळसाय करूंक ना वेचेंगी नाका ना सुड हांवें वचोंक जाय वेता आसतना हांवें मेटान दवरची न्ही सोमी दवरता सोमी तें उन्नती काडटा थंय आयिल्ल्यांक जायतें बरें म्हण लावत जाल्यार सोम्यान थंय आसा जाय हांवें सिलेक्शन जायना हांव गाली खातीर मात्र जस्ट एन इंस्ट्रुमेंट कशें आमी एक कोरें पिकास काडून काम करता कोरें पिकास नाटल्यार जायना पूण माती बरी आसली ताका हीट मेळ्ळो ते दाडा ती झाडां वाडोवन बरीं जाता कोरें पिकास पळयलें की झाडां बरीं जायना त्याच प्रमाणे म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत सोम्यान आसूंक जाय म्हणजे इतलें काम करता म्हळ्यार कांयच करूंक जायना सोम्याच्या जिवनांत आमी एक जावंक जाय त्या देखून देव करतालो हर एक की देवाक उलो मार आनी देवाक उलो मारतना देव तुज्या उल्याक पाळो दितालो खाण दितालो तो आयकतालो हो तुजो बरवसो आनी भावार्थ फकत भावार्थ आमचो बरवसो निराशी करिना वय आसा देवाचें उतर आसा निराशी करिना म्हळ्यार तुजी मिनत तुवें करूंक जाय सोम्य थंय एक जावंक जाय सोम्य थंय पाळां तुवें रोंबयल्यार मात्र निराशी करिना खंय खंय पाळां रोंबोन बरवसो निराशी करिना म्हळ्यार जायना त्या देखून आमचे थोड्यांचे प्रॉब्लेम आसा म्हाका मागुल्लें मेळोना हांवें चिंतुल्लें जावना देवा कडेन विचारिल्लें दिवना कसो दितालो तो तुजी पाळांक थंय शेळना तर ताचे थंय रोंबय तुजी पाळां ताच्या मोगान रोंबय ताचे थंय एक जा पळया तो दिनासर रावोन दी आमचो देव पक्षपाती न्हय तर आमचो देव दिवचो केन्ना ताचे थंय आमी पाळां रोंबयल्यार मात्र ना तर दिवंक जायना तातूंत आमकां एक शब्द मेळ्ळो जाल्यार तो काणो ना आमी फकत म्हणटा मात आमी जियेना त्या देखून आमचे थंय त्या खऱ्या आत्मीकपणाची घुंड आयना आत्मीकपणाची रुंद आयना आत्मीकपणाची सकत आमचे थंय नासतना रावंक कारण इतलेंच आमकां कितें मेळ्ळें थोडे वेळ खाण गेले वारें आयलें उबोन गेलें आनी तें खंय वचोन पडलें किरलेलें वत पडटना तें नापयस जावन गेलें मोगाचें भावन आनी बेणीनो हांव न्हय म्हजो सोमी तें करता देवाक मात्र आयक कोण कितें सांगता ताका तकली धाडयनाका देवान सांगलां तुका तूं कोण म्हूण ताका कळीत आसा ताच्या हाताच्या थळवेत ताणें तुजें नांव कांतयलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मनशाक मेसवोंक वचनाका मनशाक मेसवोन आमची जिणी कोणाक सारकी करूंक जायना दीस वेता वेता आमी देवाक मेसवोनची जिणी जियोंक जाय देवाक मेसवोनची जिणी आमी जियोंक जाय तेन्ना देवूच आमच्या संगात रावतलो सगळ्यांक मेसो सारकी जिणी जियोंक जायना देवानच सगळ्यांक मेसवोंक पळोवना सोम्यान हर एकल्याक मेसवोंक पळयलो जाल्यार ताणें तेजें जिवीत हर एकल्याक तें जियोवचें बरें नातलें त्या खातीर आज सकाळीं येता आसतना एकलो म्हाका फोन कर लागलो म्हणा लागलो आमच्या मदें थोडे तारतम्य जाता फादर थोड्यांक एक नोमण्यान पळोवचें आनी एकल्या आनी एक न्हू ना मोगाचें भावन आनी बेणीनो आमी हर एकल्याक एकच तरान पळोवंक जाय आनी तसले दोळे देवान आमकां दिल्यात
दिर्वी पुंजे या त्या सरकार तुझ्या वरत्या दोळ्यांच्या वरत्या सख्तेंत तर कितें आमी हेरांक मेसोंक वेताव ते दाळा आमकां 3 समस्या आमच्या मुखार येतात. हेरांक मेसोंक गेल्यार मात्र म्हजो अनुभव हांव तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक पट्टरेतेर मंदिराकाचे पयलें 2016 परतून 2017 आनी परतून 3 वर्सां थंय आसतना जायते अवकाश मेळटाले आनी हे जायते अवकाश मेळटना हांव खंयचो अवकाश ना म्हणनातलो घेतालो आनी करतालो. पूण आमच्या रेतेर मंदिर डिवायन मसी रिट्रीट सेंटर बीजे येता आसतना थोडे फुडें म्हाका म्हणा लागले फादर आमकांय थोडे अवकाश जाय घेया कितले अवकाश जाय तितले घेया उरले अवकाश म्हाका सोडा पुरो उरल्यार पुरो उरनातल्यार व्हडनाय. कित्याक म्हळ्यार देवान अवकाश दिवचे जायते घेतल्यात हेरांक अवकाश मेळोन म्हळ्या खातीर हेरांक मेस्व सारकें हांवें वचून मुखार रावन सगळें चलय जाय म्हणल्या खातीर न्ही. आज हांव म्हजें रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रान्सफर करता आसतना जबाबदारी आनी एका ह्या जागा दिता आसतना हांव इतलेंच सांगिल्लें ताका फादर तुमकां कांय गरज पडली जाल्यार म्हज्या कडेन सरा पूण म्हज्या की चड म्हज्या कमिटीच्यांक कळीत आसा सगळीं तांकां कळीत आसा. 15 तोंडाची उतरां थोडीं कळीत आसतालीं उरलीं कळची नात. पूण पाद्रा कसो चलयतालो कितें करतालो खंयच्या दारान तेजी मोतींत आसलें खंयच्या दारान तेजी वाडावळ जायज म्हूण आसलें. आज तीन मनशां पाद्रा सांगाता मेळोन अपुरबायतारान चलयता तर ताका आमी म्हणचें देवाक मेस्वा सारकें आमी आसा जाय शिवाय मनशाक मेस्वा सारकें न्ही. जायतीं जाणां आज आमी मनशाक मेस्वा सारकें जिणी जियोंक पळयता. मनशाक प्लीज करूंक डोंट लूक एट इट. तुवें गेलीं कामां काल एकल्याडे सांगतना ती म्हणा लागली म्हजी OET एग्जाम पास जालें फादर फकत PUCन जनरल नर्सिंगान OET एग्जाम पास जाता म्हाका इतलो संतोश भोगलो तुमचे कडेन मागोंक हांवें विचारलें आनी एका चेडवाक नीटांत बरें मार्क येजे म्हूण तुमचे कडेन मागोंक विचारलें आनी मागिल्ले दळ ताका बरें मार्क आयले 535 येयल्ले फादर आनी ती सीट ताका मेळोंक थोडे अडकल आसली पूण आनी एक कडेन ताका बऱ्यान ती सीट मेळ्ळी म्हणा लागली. आनी अशें म्हणटाना ती म्हणा लागली म्हजी एक तिसरी विणवणी आसा ती तुमच्या मुखार दवरता आनी तुमी मागा जाय दर नो प्रॉब्लेम. ह्या वेळार हांवें म्हळें मस्का जावन एकली काजरी स्त्री दोगा भुरग्यांची आवय आमच्या बीजे रेतीर मध्ये एक दीस आयली आनी म्हणा लागली 7 फावटी हांवें बरयलें फादर पयल्या गांवांत मस्कातांत एग्जाम नर्सिंग काम मेळच्या खातीर 7 फावटी म्हजे अंक एवरेजीचे सकयल आसले. त्या वेळार हांवें म्हळें पळय माग देव कडेन माग देव दितालो आनी ती वेच्या पयले म्हाका फोन कर लागली हांव एग्जाम बरोवंक वचोंक आसा वच कांय भियेनाका. आमचे कडेन जायती आराधना आसतात हप्त्यान 4 फावटी हांव आराधनांत आसतालो आनी त्या 4 आराधनांत तिच्या खातीर हांव विनंती करतलो. आनी आयले उपरांत ती म्हाका म्हणा लागली इमिडिएटली फादर बरें आनी बेगीनच रिजल्ट फास्ट येता ते फास्ट रिजल्ट येता आनी रिजल्ट दुसरे दिसा भितर येवन जाला आनी ती म्हाका म्हणा लागली हांव पास जालें फादर 7 फावटी हांव पयलें जालें आनी आतां हांव पास जालें. देवाकार कांदी देवा उपकार बावडी एक मिसाचें बलिदान पेटय आनी देवा कडेन सांग देवा तुवें गेल्या सर उपकार हांव तुका आभार जावन आसा तितलेंच फिनिश्ड. मागीर ती खंय गेल्या खंय आसा म्हणून म्हाका कळीत ना. काल अशें उलयता म्हळें अळे बाय ती आयिल्ली तिचें काम जालें ती गेली ताचे उपरांत म्हाका कांयच तिणें सांगचें म्हण कांय गरज ना. कित्याक की म्हळ्यार आमी आसचें कित्याक हेरांचें जिवन बरें जावन ताणें बरें उन्नतीक गेल्ले उपरांत तांचो फॉलो करूंक न्ही. फाटले दिसा हांवें सांगलां गे ना गे तुमकां आनी एकली म्हजे लागीं येवन म्हणा लागली फादर म्हाका त्या दीस म्हाका दिसता म्हज्या डिवायन मसी रिट्रीट सेंटर लास्ट दीस जेव्हा माथ्यार हात दवरून मागता आसतना म्हाका तिची कांय चड वळख नातिल्ली आनी हांव जिकें कितें कशें हांवें म्हणून उलय लागलो आनी थोड्यां कडेन ही पापतणी कश्टांनी आसली तांच्या कडेन बरें करून हांसोन आनी उलयता कांय भियेनाकात हांव आसा तुमकां कांय जाल्यार म्हाका फोन करा तशें आनी म्हण सांगून येयल्ले पाट आनी तापून आनी तशें उलोवन नासलो. पुरो जाल्ले उपरांत ती म्हज्या लागीं आयली आनी म्हणाले म्हाका तुमकां कांय म्हज्या कडेन राग आसा की कितें म्हणाले. कित्याक म्हळें तुमी तांचे कडेन पुरो बरें हांसोन हांसोन उलयल्यात म्हजे कडेन कांय हांसोन उलोवनात जस्ट कशें आसाय म्हूण सांगलें आनी सोडलें. तर हांवें विचारलें तूं कोण नांव सांगलें म्हाका हांव वय गे तूं म्हणजे लागीं आयलें हाच्या पयलें ना फादर हांव येवना कित्याक ना म्हाका येयलें बेहाल्लें फादर कित्याक म्हळ्यार तुमच्या लागीं हांव म्हळ्यार म्हज्या संबंदाची तुमकां वळख आसा म्हाका गुत्तू ना तुमची संबंद कोण म्हूण म्हाका कितें गुत्तू तांचे पुरो लेख धरताय हांव ना हांव लेख धरिना म्हळ्यार न्ही हांवें चिंतलें म्हजें तें तुजें चिंतप आनी आतां कितें जालें म्हजें प्रॉब्लेम आसलें फादर आज लास्ट डे न्ही तुमकां आनी तुमी कोणाक मेळना न्ही त्या देखून तुमचे कडेन सांग ना ना हांव मेळटा हांव लोकांक मेळना सर रावना आतां एक आज लास्ट डे म्हणून हांव धांवता गे म्हण विचारलें हांवें
हांव रावता हांगा कोणी म्हळें लास्ट डे धांवता म्हूण मेळिल्ले गेल्ले गेल्ले लोकांक मेळटा कोणाक मेळना म्हूण सांगना हांव कित्याक म्हळ्यार गेल्ले दिक्षण इमिडिएटली लोक म्हाका मेळोंक जाय फादर येस इवन आतां सेंटान हांव येता 2-3 जाणां म्हाका फोन करून सांगता फादर येतात की वय येता हांव येता तुमी रावात पोर एक दीस गेलो काली 1 घंट्या खातीर बुधवारा 7 जाणां आसलीं 7 जाणां तांचे प्रॉब्लेम आसले बसलो आनी आयकलें आनी म्हळें येस केदार ते गरज पडल्यार म्हाका सांगा आनी म्हाका म्हणूंक लागली ना तुमी म्हाका कांय कॅर करनातले बरी दिसले म्हाका म्हणलें वय हांवें कॅर करूं ना तुका म्हळ्यार हांवें तुका कॅर करूं ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका तुजे प्रॉब्लेम गुत्तू ना तुजे समस्या गुत्तू ना तुजे समस्या गुत्तू नासतना हांवें तुका कॅर केलें जाल्यार हांवें तुज्या फाटल्यान येवचें पडटलें तुज्या फाटल्यान येवंक न्ही हांव देवाचें काम करूंक आयला हांगा म्हाका एक रेतेर मंदिरांत एक रेतेर आत्मीय निर्देशक नेमला जाल्यार लोकांचे प्रॉब्लेम आयकोन समस्या आयकोन तांचे कश्ट आयकोन तांचे दूख आयकोन ते हळू करूंक शिवाय तुज्या फाटल्यान येवंक न्ही म्हळ्यार एकूच म्हळ्यार तुजे प्रॉब्लेम तुवें आतां सांगता म्हणाले हां हांणी मुखार एकादो मेळटा आसतना तुजे प्रॉब्लेम म्हाका आयडेंटिफाय जाले आनी हांवें आयडेंटिफाय करचें तुजे प्रॉब्लेम कित्याक म्हळ्यार बेळा जावन एकली माय येता तिची प्रायस्त तिच्या पुताचे तिच्या घरांत दिल्ले जायते समस्या तिका हांवें पटलून धरलेले गाल चिमटून गिमटून आनी सांगलें माय कान ओडले आनी म्हळें कांय भिये नाका तूं हांव आसा तुवें कांय भियोवची गरज ना कांय तुका गरज पडली वच आमच्या स्टोराला की वच तुका काले जाय ते काणे कांय दिवची गरज ना हांव ताका सांगता हांवें सांगून जाल्लें नाका पयलेंच ह्या मायन काले विचारल्यार तुवें दी जाय ताचें कितेंय बिल्ल आसल्यार म्हयन्याक हांव बारीक करतालो कित्याक म्हाका ती परिस्थिती कोत्ताली ह्या बायल मनशाची परिस्थितीत गोतू ना हिणें म्हजे कडेन येवन सांगो ना आनी ही म्हणटा म्हाका तुमी कांय ख्यार करूं ना वय हांवें ख्यार करूं ना तुका मेस्सो सारकी जिणी हांव जियेना कोणा मेस्सो सारकी जिये जाय कोणाक सुनीता मेस्सो सारकी गी एलिजा मेस्सो सारकी गी जॉनाक मेस्सो सारकी गी वाल्लीक मेस्सो सारकी गी या देवाक मेस्सो सारकी देवाक मेस्सो सारकी आमी कितें करता सुनीताक वाल्लीक फ्रांसिसाक रोणीक हांगा एलिजाक हांगा दुमियानाक हांगा बिलियानाक तांकां समा सारकी जिणी जियोन आमचे सत्यानाश करता आमी ताका न्ही त्या देवा मागीर उपरांत तिका समजोन हांवें सांगलें बाय बेजार खरी नाका तुजे प्रॉब्लेम करताले मात हांव प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करून तें देवा लागीं व्हरोंक आयलां शिवाय तुजें नांव काडून तुजे कडेन कितें आसा तूं खंयचें तुजें खानदान कितें तुजी परिस्थिती कितें तुजी परिस्थिती कश्टांची आसा जाल्यार सांग सांग ताका जायते वाटो आसात आमचे कडेन कापुजीन मान्ना आसा इतल्यान कापुजीन अन्ना आसा तुका जाय घर बांदूंक कश्ट आसा ताका आसा थोडी जाणां म्हाका आंगात आयले म्हणल्यार फादर कितेंय गरज आसा कोणाकी गरज आसा तांकां सांगा आनी यस पूण शेतान तांणी सांगल्या हांवें थोड्यांक नंबर दिल्ले तांणी डायरेक्ट सांगलें फादर रिचीन आमकां नंबर दिला तांणी ताका जायत्या कश्टांक ते पावल्यान मोगाचे न्हू पळय हांवें सांगितलें अळे हांव वचल्यार धाडटा ना 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 हांव सांगचो ना तूं वचून सांग फादर रिचीन सांगलां आनी ती करताच कित्याक म्हाका तिचेर कॉन्फिडन्स आसा नाजाल्यार कितें जाता म्हजो आनी तिचो संबंद वाडटा आनी हांवें सांगल्यार मात ना हांव देव जावंक वचना तूं वच आनी सांग दिनांतल्या मागीर सांग हांव तिका कांय करचो ना तुका आनी एक वाट हांव दाखयतलो आनी मेळचे बरें हांव करतलो तें जावन आसा आमचें जिवन त्या देखून आमी मेस्वा सारकें जिये जाय देवाक मनशाक न्हय आनी उपरांत ती म्हणा लागली समजलें फादर हांवें पयलें तेज आसलें डोंट वरी लास्ट मिनीट म्हणी आयली न्ही लास्ट मिनीट म्हणी तुजें बेग गेलें न्ही भिये नाका केन्नाच कितें गरज पडलें जाल्यार नंबर काडय फोन कर हांव काडयतलो आनी हांव तुका सांगतलो जायतीं जाणां मोगाचे न्हू फोनार मागण्या करचें म्हणजे काम ती कोण म्हूण कळीत आसना थोडे पटी जाल्यार मागण्या करचें काम अशें आसता मोगाचें न्हू जायतें बरें म्हूण आमकां दिता 3 समस्या कितें म्हूण हांव तुमकां सांगता आमी हेरांक मेसूंक वेता ते जाल्यार 3 समस्या आमचे थंय आसात एक आमी कोडी काडच्यो ताणें आमकां आयकनातल्यार आमी कोडी काडच्यो क्रिटिसायज करचें ती सारकी ना ही सारकी ना म्हाका हर एकलोय सारको हांव तुमकां सांगता म्हाका कोणीच सारकी ना म्हणून ना फाल्यां हांव येतालो थंय म्हाका जायतो लोक येतालो आनी परवांच्या ग्रुपाक म्हाका 200 चिल्लर आसात कित्याक म्हळ्यार ताणें ऑलरेडी सांगिल्लें आसा म्हाका गोंयांत जावन एक ग्रूप येवचो आनी आमची कारवारची मेंगलोरची थोडी जाणां येदोळूच सांगिल्लें आसा ताचें कितलें व्हरतो म्हाका कळीत ना आनी तो ग्रूप येताना तातूंत कोण कितें म्हणून हांवें चिंतून वयचें न्हय थंय गेल्ले उपरांत देव म्हाका कितें सांगता त्या प्रमाणे हांवें करचें कोडी काडूंक न्हय तांची बिरमत पावोवंक तांकां कश्टांत आदार दिवंक
तांकां एक खांबो जावन उबे रावंक देवान म्हाका धाडला शिवाय म्हजे दब्बाळिके करूंक न्ही, तांचेर पावर डॉमिनेशन करूंक न्ही. त्या खातीर उत्पत्ती ग्रंथान म्हणटा टू हॅव डॉमिनियन म्हळ्यार तांचे सांगता वर्त संपर्क करणं जिवंक देवान आपयल्लें जावन आसा. तर ती कितें चिंतात वो कितें चिंतात त्या प्रमाणे जिवंक तूं वचनाका. देवाक मेसो सारकी जिणी जिये, देव तुका आदार दितालो. दुसरें प्रॉब्लेम समस्या येतात कॉम्पिटिशन, स्पर्धो. ताचे की हांवें वोट जायचे, हाचे की हांव वोट जायचे. थोड्यांनी आमी घरोक लावायचे हेरांचे घरां पळोवन हांवें कितें करूं जाय म्हणून. काल एकली म्हणा लागली म्हाका घरोक लाव सजत फादर एक नवीन मादरी विन्यास केला गे फादर घर. ते एक पळयचे फादर म्हज्या घराक म्हणे काय म्हणे थोडे म्हणे करूं जाता घेवन पळयचे फादर. त्या खातीर मोगान न्ही, ताच्या घरान घालें आसा तें हाडून म्हज्या गाट्याच करचें. तें पात्तें घाल्ल्या बरी दिसोंक आसा. तें बरं करच्याक न्ही, कॉम्पिटिशन करच्याक न्ही. कोलॅबोरेशन, संगत मेळून काम कर, संगत मेळून काम कर, संगत मेळून एकामेका सांगता तुजें आनी तांचें जिवन बरें करूंक पळय. आमच्या सेसमरा हिनवांचे आसात आनी गेदाळीस तांकां गुरुकूल म्हळ्यार बारीक खुशी. आनी ते ताणें म्हणजे गुरुकूल केलो समोल पळय निकूल केलो समोल पुजारा तुमी काम करना तें करता. तर फातरापाचे हात वय ते लायल्या म्हळ्यार विकास धरून नजो कोरें धरून नजो कोयती धरून नजो म्हणे कोणें सांगलां. त्या देखून आमकां कापुजिनांक मस्ट मातये कडेन झगडचें, मनशा कडेन झगडोंक न्ही. मातये कडेन झगडचें आमचें काम. कितें म्हणटात तुळयांत मण्णडा परमुंडा नुप्पु तिनवा मनुष्यडा परमुंडा मण्ण तिनवा. समजून घे. म्हळ्यार मातये सांगता तूं झगडलोय जाल्यार सीत जेवतालोय. एका दाडा तूं मनशा सांगता झगडलोय जाल्यार माथी घातालोय. पळया अपूर्वाय तर सांगणी ती हिनवांची हिनो आमचे कडेन सांगूनच आसतलें. केदाळा हांवें केदाळा आयकोवचें आसलें. केदाळील्या खोंटाना आनी तेंच सांगणी केदाळा म्हाका म्हणटाली न्ही. आनी तें आमची चिंता आसा पळय मोगाचें न्हू. केदाळ एक कॉम्पिटिशन न्ही, कोलॅबोरेशन, कलेक्टीव एफर्ट्स, सांगता मेळून आमी मुखार वयचें. आनी तिसरें कॉन्फ्लिक्ट, झगडे. देवाक मात मेस्सो सारके गेल्यार झगडे आमचे मदें आसनात. मनशां मेस्सो सारके गेल्यार मनशान म्हजो मोग करी जाय, ताणें म्हजो उणें मोग केलो, हाणें चड केलो. ना, डोंट गिव चान्स फॉर एनी ऑफ द डिविजन. डिवायड करूंक झगड्याक झुजाक चान्स दिनाकात. पळया काल जाता पळया मोगान जियोंक मुखार सरा. झगडे झुजू खाण घाला. पळया आमी कितले आपुरबायता केदाळा जाता. आत्मीक वाडावळ, आत्मीक अनुभव, आत्मीक सगत घट्टायत आसतना मात्र बळातीक आसतना मात्र तें करूंक जाता, ना जाल्यार जायना. चवथें तुजो निर्धार स्पश्ट आसूं दी. जेजू कळीत आसलें खंय तावन तो आयलो, खंय तो वेतालो, आमकां तें कळीत ना. त्या देखून आमी तशें करता. अखेर करचे पयलें जुओ संवांजलांतलें एक उतर तुमच्या मुखार दवरता. 8 अध्याय 14वी ओळ आमकां अशें सांगता. जेजूस आमकां असो सांगता. जेजून तांकां जाप दिली, फारिसेवांक जाप दिवन अशें म्हळें, हांव म्हजेच विशयांत साक्ष दितां तरी म्हज्या साक्षेक मोल आसा. कित्याक हांव खंय तावन आयलां आनी खंयसर वेता तें तुमी नेणात. तुमी सैमीक दृश्टेन पैसाल दितात, हांव कोणाचेर पैसाल दिना. आनी एका वेळा पैसाल दिन जाल्यार म्हजें पैसाल सारकें. कित्याक हांव एकलोच ना, बगर म्हाका धाडलेलो बापूस म्हजे सांगता आसा. पळया कोण आसा म्हजे सांगता? म्हजो बाप म्हजे सांगता आसा. निर्धार स्पश्ट कळीत आसो दी. पर्पज अँड फोकस शूड बी व्हेरी क्लियर. तुजो निर्धार आनी तुजी दिश्ट क्लियर आसूंक जाय. आनी त्या वेळार आमचें थंय फोकस ना, आमचें जिवन पोकळ जाता. फोकस आसा, आमचें जिवन वृद्धी जाता. सोम्या सांगता एक सोम्याक मेसो सारकी जिणी जियोंक ह्या आराधनांत आमी भागीदार जावया. आमचें जिवन बऱ्या तरान संभ्रमक सोम्याच्या वर्त्या हजारपणांत एक जावया. फाल्यांच्या दिसा जीवच्या कुडी रक्ताची दाबाची परब आमी आचरण करता. आयची आराधन चड जावन आमी जेच्या कुडी रक्ता मासान एक जावन जियो. एन्जॉय युअर लायफ इन द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड. तुजें जिवन सोम्याच्या हजरपणान एक जावन जियोंक मुखार सर.
सगळे आम्ही आयते जावया त्याच वर्त्या आराधना सशेनी तळूत कासरी एक मेरू ताणेता तशे आत्मो मुसो तुका लालेता ए देवा सशेनी तळूत कासरी एक मेरू ताणेता तशे आत्मो मुसो तुका लालेता ए देवा सौम्य तू मुसोधी तुका हांव ताणेता देवा तुझ्या दर्शना अद्रेगान रावता सौम्य तू मुसोधी तुका हांव ताणेता देवा तुझ्या दर्शना अद्रेगान रावता जसे नितळत कासरी एक मेरू ताणेता तशे आत्मो मुसो तुका लालेता ए देवा सशे नितळत कासरी एक मेरू ताणेता तशे आत्मो मुसो तुका लालेता ए देवा सौम्य तुझ्या तेंपलान तुझेर हांव दिश लायता परती तुझी महिमा देखूंक लालेता सौम्य तुझ्या तेंपलान तुझेर हांव दिश लायता परती तुझी महिमा देखूंक लालेता सशे नितळत कासरी एक मेरू ताणेता तशे मुसो तुका लालेता ए देवा सशे नितळत कासरी एक मेरू ताणेता तशे आत्मो मुसो तुका लालेता ए देवा म्हजो आत्मो लालेता ए देवा म्हजी कोड म्हजें जिवीत म्हजी जिणी सगळी तुज्या वर्त्या अद्रेगान भरल्या तेच आत्मा म्हजो लालेता आसतना ह्या वर्त्या जिविताचो अनुभव करूंक ह्या मांस आनी रगत आज म्हज्याच कुडीन मिसळणी जावच्या हातून समळे होता जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवय रावता आनी हांव ताचे सवय रावता म्हणून ती उतरां म्हजे थंय नीज जावं दी म्हज्या भुरग्यां थंय नीज जावं दी हर एका भुरग्यांक आज हांगा जावं पाडी येतना तोच अनुभव तुज्या त्या पवित्र करिस्ताचो तुज्या कुडी रक्ताचो अनुभव जावच्याक म्हजो आत्मो आशेता मुझे सगळे जिणेन हांव तुका वाकणटा तुझे पवित्र नांव तें काड तुका वंदिता मुझे सगळे जिणेन हांव तुका वाकणटा तुझे पवित्र नांव तें काड तुका वंदिता कसे नितळत कासरी एक मेरो ताणेता तसे आत्मा म्हजो तुका
खानेला सम्या माझा आत्मा ये देवाला अतिरेकता माझ्या गुयू माझी खोड माझी चिणे आत्मा आत्म्यांती सगत भर वरण येऊनी वरण आमच्या बाबाचे जीवित तशी आत्मा लालेता हे देवा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुती करा मग जनवरा टाळ्या वडा मगा तुझी स्तुती जा तुझ्या काळजीच्या गुन्ह्याचा स्तुती जा नोकरीचा जेजू ते उलय उलय स्तुती उलय स्तुती करताना उलय उलय सगळं तुझ माझा आश्रय सभ्या तुझ माझा आधार तुझ माझा सडवंदार तुझ माझा कसले उतर येतात ही सगळी आवडे सबला नमगरिया शिदी सबरिया संडीला बाला 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 सबला शीला 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू मंगळा बापा जेजू मंगळा राजा आमचे माझे काळी जत्र एकदा सम्या माझा आत्मा तुका ताने ता माझा आत्मा तुका लाले ता तुझ्या वरच्या जीविताने एक जाऊन जाग तुझ्या वरच्या जीविताने सदाच तो अनुभव मगजा मका आणि तुझ्या वरच्या जीविताने एक कर तुझे कूड आणि रगत म्हणजे ते मिसळणी जाऊन माझ्या कुडीत एक जाऊन माझे संपूर्ण जीविताने एक जाऊन समय पण सदा जियो तो समय आका पाव कर हालेलुया 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 हे देवा लालेता हे देवा समय ते एक नदर सेंट जॉन मेरी वियांनी यक्त जेजूक पळोवन आपले सगळे अस्कत काय कुडीची जाऊन मोतीची जाऊन सगळे जणे संपूर्ण देवाक समर्पित केले आणि पातयलो म्हणा लागलो खरो जेजू पवित्र एवकारिस्तांत आसलो कसली सुखीदाड या आर्स गावांत आसा तरी ती खाण उडयतालो आणि तो म्हणा लागलो म्हाका दुसरें कांयच गरज ना सोम्याचें हजारपण पुरो आज त्यात सोम्याचें हजारपण तुजें तें आनी म्हजें तें यस वरत्या पुनशदान वेलंकणी मायेच्या पुनशदान स्टेला मॅरीज या वरत्या देवळांत आमकां जाला आणि त्याच सोम्याचे वरते आराधन करूं आमी हांगा जमल्या तुजो अनभोग चड आनी चड करूं आणि तो अनभोग आज येता आसतना आमच्या कुडीन आमी बघोंक आमच्या काळजान बघोंक आमच्या आत्म्यान बघोंक आमच्या जिवितान बघोंक आमी आयती जाल्या तकली आमची बागोवया ताका नमस्कार आमी करुया आराधना आमी करुया वंदया श्रेष्ठ श्रेष्ठ समय आमचो हर एकल्या सत्तेच्या आगी वर्तो अति उत्तम उंचल्या सिंहासनाचो स्वामी आमच्या मुखार आसा नमस्कार ताका करा उभी राहूया मगच्यान आज आमच्या जीवनान मेळिल्ले वर्ते अवकाश आमकां सोम्याचे एवकारिस्ताचे हजारपणान भागीदार जावची हर एक घडी श्रेष्ठ मगच्यान त्या देखून चिंचे नाका हर एका शनिवार आमी रेतीर येता हर एका शुक्रार आमी येता हर एका ब्रेस्तार येता ह्या हप्त्याच्या दुसऱ्या दिसांनी आमी येता तर सवयर न्ही हर एका दिसा येता आसतना एक मेट आमी वयर वेचाक आत्मीक तरान आमची वाडावळ जावच्याक आज आमी आसा आज प्रत्येक तरान सोम्याचे मांस आनी रगत ताची मिसळणी आमचे थंय जावच्याक आमी मागता आसतना
समेची स्तुती करूया समे आर्ग दिवया उंड्या मारी पात आमच्या मुखार तो आजार आसा आमच्या तो लिपोन रावना गुपीत तरान आमकां मेळोंक ह्या उड्या दोरी रियल प्रेजेंस ऑफ जीसस कार्लो आकुतीस ह्या जेजूक आपल्या 7 वर्सां प्रायर सेवुल्लो ताचे उपरांत 15 वर्सां पर्यंत मिसाचें बलिदान एक दीस ताणें कळयलें ना ताच्या आवयक कांयच ताचे भक्त नासले उपरांत ताच्या आवयक करियेक तो आपोवन व्हरतालो आनी कितेंय चड उणें ताणें शिकतना ज्या क्लासींत घडिल्लें जाल्यार हेरांक असमाधान आसा जर दूख आसा तर हेरा भुरग्यांक तो तांकां सांजेर आपल्या घरा आपोवन व्हरतालो आपल्या आवय कडेन तांकां कॉफी करून दिवंक सांगतालो आनी तांकां पटलून धर म्हणटालो जेजू आसा जेजू आमचो मोग करता भियेनाका बेजारान जियेनाका संतोशान जिये उल्हासान जिये म्हूण अर्ध्या वाटेर म्हणून जर सोडूंक वेतालो नेणटो तो ल्हानसो तो अनभोग मोठो जेजूचो आनी त्या जेजूच्या अनभोगांत त्याने भोगले ते वर्त जिवीत हेरां थंय संतोष हाडच्याक हेरां थंय समाधान हाडच्याक तर हांव आनी तुमी देवाची स्तुती करतना हेरां थंय बरेंपण हाडूंक खंडीत जावन आमी मागया पान संख्या 129 129 ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ
ನಿತ್ಯದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ವಿಮೋಚಕರೇ ನನ್ನ ಬಾಳ ಜಯವು ನೀವೇ. ಉನ್ನತ ದೇವ ನೀನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಉನ್ನತ ದೇವ ನೀನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ನೀನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನೀನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳ ಜಯವು ನೀನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳ ಜಯವು ನೀನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜರೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜರೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಆತನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜರೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜರೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 hallelujah. हलठार बसया मगाचे न्हू दिश्ट आमची पवित्र एवकरिस्ता थंय आपुरबाय जेजू आमचे सांगता इतलो बरो जिवनांत ताच्या हर एक लागी वांटो हर एक लागी तें ताची नदर आजय तितली नदर आमचे तो सरोन आसा त्या देखून जायते जाणांचे आमच्या जिवनांत तो अनुभव आमी भोगला खरो अनुभव मोठो अनुभव श्रेष्ठ एक वस्त आमकां मेळटा म्हूण कळीत जाल्यार
ताच्या सकयल कितेंय उण्या मालाची वस्त आमी घेवंक तयार ना. भांगार सेगोरतो नग आमकां मेळटा म्हळ्यार आमी हांगा आसलें एल्युमिनियम स्टील वट्टू घालून वचताय ना. धांवता हांव थंय. कित्याक भांगाराक मोल आसा. भांगार भोव वापरपाचें गरजेचें आमकां. जायते आमच्या संभ्रमांत भांगार आसता कांय चलना म्हणलें एक भोगाब आमचें तें आसलें देखून आमी ताका श्रेश्ठ उंचलं स्थान दिता. आनी तें मेळटा म्हणल्यार आमी हें सकट दिसोन जातात. तें आसतना भांगाराचो भांगार जावन आसता जेजू आमचे मदें घात आसतना ताका आमी उन्नत स्थान मान दिला गे. आत्मदी आराधिसुवे नित्य आराधिसुवे कितल्या वेळा हर एका वेळा आसूंक जाय. 24/7 365/24 366 म्हणया. त्या देखूनच बायबलांत अशें म्हणटा की देवाक हर एक कळीत आसा. बायबलांत 366 दिसांक जावचें एक वाक्य आमकां पळोवंक मेळटा. भियेनाका हांव आसां. फियर नॉट फॉर आय एम विथ यू. तुजे सांगात हांव आसां. आनी हें बघप मोगाच्या भावनान मेळना. जॉन मेरी वियांनी बऱ्या तरेन घेतिल्लें आर्स गांवाक शिकपान कांय हुशारांतल्याक थंय व्हरून घाल्लें. आनी थंय वताना ताणें कांय भिवंक ना तो. आनी थंय वताना म्हणूंक लागलें ह्या गांवाक खा हाल्याक आयला तो सिरपुटो बारीक सकत तुजें थंय ना शारिरीक. हांगात मेक सकते अशें पडोन वचना. कित्याक म्हळ्यार आर्स गांव फातकान बुडल्लो आनी त्या गांवची जायतीं चेडवां भुरगीं काजर जावन दुसऱ्या गांवाक वरानांतल्या देखून उतर प्राय तांची जाल्ली जाल्यार प्राय उतरली जाल्यार तांकां काजर नातिल्लें. आनी असल्या गांवाक गेल्लो जॉन मेरी वियांनी आज पिर्गेज विगारांचो सेक्युलर पाद्रावांचो पात्रोन तो जावन आसा. आनी तो थंय गेल्ल्या वेळार ताका ते म्हणा लागले तूं नाका हांगा वच पाटी. आनी त्या वेळार ताणें विचारलें कितेंच हांगा ना म्हणल्यार ताणें विचारलें पवित्र सक्रामेंताक एक जागो आसा गे हांगा. ते म्हणाले वय वय ये हांगा दाखयता तुका. आनी त्या वेळार ताणें म्हळें दुसरें म्हाका कितेंच नाका. जेजू पवित्र सक्रामेंतान मेळ्ळ्यार पुरो. आनी त्याच पवित्र सक्रामेंत सगळें हांव घेतालो. आनी दिंबेर पडलो मोगाच्या नांव. दिंबेर पडोन मागलें 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 कांय परिवर्तन ना. लोक येवन फाटल्यान पडोन हांसून वेतालो ह्या मनशाक कालें करूंक जाता हांगा. हाणें कांयच करचे बरें ना. थोडो वेळ मागतालो मागीर हो जागो सोडून वेतालो. हाचे पयलीं कितलेशे जाण आयल्यात आनी हाणें कितें करचें. आनी ह्या वेळार पवित्र एवकरिस्ताची सकत जॉन मेरी वियांनी आपल्या काळजान बगुल्ली. कितलेशे घंटे तो मागतालो. कोणी त्या गांवांत कुमसारा येनातले. आनी अशें आसता तो कुमसारी बसोंक सुरू जालो मोगाचें न्हू. देवान धाडले लोकांक पातकी गांव आर्स नाका जाल्यार वायट कृत्यां थंय चलतालीं. फटी असत नाका जाले अन्याय चलोन आशिल्ले गांव इल्लो 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 नितळ 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 करून हारी हारीनी लोक आर्स गांवाक येवंक आराम जालो. जॉन मेरी वियांनी एक याजाक जावन 18 घंटे कुमसारीन बसलो. त्या कुमसारीची थान ताका आसली. ती बगयल्ली मनशां पवित्र जावन वेताली. आर्स गांवाक जायतो लोक आयलो आनी त्या देखून थंय काजर जायना उरल्ली कितलेकशी चेडे आनी चेडवो नाका सैरीक जावन आर्स गांव नांवार्थीक जालो. आनी त्या गांवांत जायती वर्सां जॉन मेरी वियांनी रावंक कारण एकलोच सम्याची सकत तुजे थंय आनी म्हजे थंय ती सकत आमी जियोंक जाय. जियोंक जाय थान येवंक जाय. जिवीत दिवचें उदक पियोंक दी सम्या आनी तान मोजी बागय. जिविताचो उंडो दायेन दी सोमिया आनी भूक मोची थांबय. आमकां भूक लागता दुसऱ्या खाणाची. ह्या खाणाची भूक जाय की नाका की. तुमकां आसले देखून तुमी आयल्यात. जायत्या जाणांक ती ना. ताचे खातीर आमी मागया. येनातल्या खातीर आमी दाबरी पडोवन कांय फायदो ना हांगा. तांचे खातीर मागणें मात करया. तुमकां ती भूक आसा आनी ती भूक आनी तान आनी की वाडा जाय. त्या भुकेन आनी ताणेन आमी संतुश्ट जाय.
आणि ते जेजूचे मांस आणि रगत सेवल्ले उपरांत आमी बळादीक जाय बळादीक हातेरां ताणें धाडिलें दोगांक वचा प्रजांचे सीस करा पवित्र स्थान दिया तांकां म्हजो मोग दाखया परगट करा आणि आमी आज जेजूचो मोग संदेश शहरांक प्रसार करच्याक ताच्या मांसा आणि रक्ताची भूक आणि थान आमी थांबयसय त्या खातीर वर्त्या थरान जॉन फुकोल्ड म्हणलो आनी एकलो वर्तो यासाक ताका एका गांवाक धाडिल्लें थंय वेताना जण म्हणा लागले तूं काल्याक हांगा आयलाय तुजें बॅकग्रावंड आमकां कोत्ता आसा तूं बरो मानताना कुटुंबाचो मानतानाच्या कुटुंबाचो तूं आयलाय हांगा तुका कश्ट मारूंक आसात हांगा एक बांक ना पात्रांबा जेवंक एक बरी प्लेट ना एक ल्हानशें मालतें बरी आसा जॉन फुकोल्ड कितें म्हणा लागलो वताय हांगा पवित्र एवकरिस्ताचें कॉपेल आसा गे वय आसा 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 तें जाल्यार आसा हांगा बांक ना टेबल ना सकयल बसून जेवण जॉन फुकोल्ड म्हणा लागलो त्या जेवणाची खाणाची तान आनी भूक म्हाका पडोन वचो ना म्हाका एक कॉपेल आसा मू तें पुरो पुरो आनी मागलें ताणें आनी वत्या तरान सगळो तो गांव समेच्या मोगान ताणें बुडयलो मोगाच्यान बुडयलो आमचो संपाद्र पियो तुमकां कळीत आसा संपाद्र पियो शंत तो म्हणटा त्या एवकरिस्ताच्या जेजूचो मोग ताका उकोल धरता आसतना म्हज्या तकलेंतल्यान तळयो पर्यंत देवचो म्हाका अनुभव जातालो मेल्ल्या उपरांत न्ही जीव आसतना मेल्ल्या उपरांत म्हणजे तूं बरो तो मेलो त्या देखून संत जालो सांत जाय जाल्यार जीव आसतना तो अनुभव आमी बगोवंक जाय तस जाल्यार जेजूचो अनुभव त्या खातीर कॉन्सेक्रेटांत त्या एवकरिस्ता जेजू उकोल धरता आसतना 3-4 घंटे तो उकोल धर नासलो आनी ताका पुरासण नातली आनी ताका पळोवन लोक रडतालो जेजूक पळोवन रूप तो पळयतालो पाद्रपेच्या हातान तो पळयतना रडोन तांची पातकां रडतालो सगळे ते कॉपेल ते आसले हरियारीनी लोक नितळ निर्मळ जातालो जायत्या जाणांक आमचे थंय जाली अर्ध्या दिसाची रेतेर मागीर आमी गेले हांव आमचेंत काळामुत्रा सूर केले आमी मोगाचे भोवन आनी मेळून ताका न्ही हें पवित्रपण हें देवाचपण आमी शिय जाय चलतना उठतना त्या देखून आमकां एक बोवा पुरबायचें गीत आसा जेजू खाता जेवतना जेजू तुजें नांव म्हज्या मेठांनी जेजू तुजें नांव म्हज्या उतरांनी जेजू तुजें नांव म्हज्या कश्टांनी दुखांनी खाता जेवतना उठता बसतना म्हज्या भगणांनी हें गीत आतां आमी आपुरबायताना गायता आसतना पवित्र एवकरिस्ते सकत म्हजे थंय रोमोवंक म्हाका मेळिल्लो अवकाश आनीकी वर्त्या तरान आमी उर्चीत करया पान नंबर 24 A40 आमची सगळी कूड आनी मोन आमची मत आमचे काळीस आमची जिवीत सगळें सोम्यात तो पळया एक पटी तो अनुभव करूंक आराम करा मागीर तुमी तो कितें मोडान म्हळ्यार बरी वयर उपच्या सुकण्या बरी तुमी जातात आमी जाता कित्याक तसलो एक अनुभव आमी जोडूं ना त्या आमकां कळीत ना आनी आमी अल्टार कुंकडा बरी चलोन आसा गिदा बरी वयर नांव आमी गिदा बरी आमी आसा जाय तेसलेक आमचो अनुभव सोम्यात आमी जडच्या जेजू तुजें नांव म्हज्या मेठांनी जेजू तुजें नांव म्हज्या ओठांचे जेजू तुजें नांव म्हज्या पावलांचे जेजू तुजें नांव सकाळी सांजे जेजू सदां मोजेत म्हज्या वंटाचेर जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटाचेर जेजू तुजें नांव म्हज्या पावलांचेर जेजू तुजें नांव सकाळी सांजे जेजू सदां मोजेत
जेसू तुझे नाव मोठा बसताना जेजू तुझे नाव काताचे उठाना जेसू तुझे नाव विषय घेताना जेसू सदा मोचेत उठता बसताना जेसू तुझे नाव उठता बसताना जेसू तुझे नाव काताचे उठाना जेसू तुझे नाव विषय घेताना जेसू सदा मोचेत म्हज्या खामारी म्हज्या कश्टांनी म्हज्या सुखा दुखान म्हज्या हर एका गडेच्या चिन्याच्या हर एका मेटांत जेजू तुझे नाव पवित्र नाव आंजाळीक नाव मोवाळ नाव मैपासी नाव मोगाचे नाव जेसू तुझे नाव मोच्या कामानी जेजू तुझे नाव मोच्या कष्टांनी जेसू तुझे नाव सुखा दुखानी जेसू सदा मोजेत जेसू तुझे नाव मोच्या कामानी जेजू तुझे नाव मोच्या कष्टानी जेजू तुझे नाव का दुखानी जेसू सदा मोजेत म्हज्या भुरग्यापणार हाताक हात धर म्हाका तुवें चलयलाय म्हज्या नेणट्यापणार बोवापर बायतारा नेणटे मोळ एक उतरां तुवें म्हज्या तोंडांत म्हज्या जिबेर तुवें घाल्याय म्हज्या जाणट्यापणार जायते पयलीं जण वाय दिवन कितें सत कितें आसत कितें न्याय कितें अन्याय म्हण तुवें म्हाका दाखोवन दिलाय सदांच म्हज्या थंय जिये म्हज्या मोगाच्या जेजू जेसू तुझे नाव मोच्या भुरग्यापणार जेजू तुझे नाव म्हज्या नेणट्यापणार जेसू तुझे नाव मोच्या संत्यापणार जेसू सदा मोजेत जेजू तुझे नाव मोच्या भुरग्यापणार जेजू तुझे नाव मोच्या संत्यापणार जेजू तुझे नाव मोच्या संत्यापणार जेसू सदा मोजेत जेजू तुझे नाव म्हज्या बोगणांनी कसली ती बोगणां सांग बरो उमळून जेजू जेजू म्हज्या वटण्यांनी ते वटण्यो ताळ्यो जायते बडी म्हाका सांबाळून घालूंक हातका आवडटा सांग बरो वायट आवडटा सांग बरो त्या ताळ्यांनी सांबाळनासतना जेजू तुझे नाव दिता म्हाका तें रक्षण जेसू तुझे नाव मोच्या भोगणानी जेसू तुझे नाव मोच्या ओढण्यानी जेसू तुझे नाव मोच्या ताळण्यानी जेसू सदा मोजेत जेसू तुझे नाव मोच्या भोगणानी जेजू तुझे नाव म्हज्या ओढण्यानी जेसू तुझे नाव मोच्या ताळण्यानी जेसू सदा मोजेत जेसू सदा मोजेत जेसू सदा मोजेत हालेलुया 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 जेजू हालेलुया 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 जेजू तुझ्या वरता म्हाका सोन म्हाका दी जास्त तुझ्या वरता पवित्र करता बरा पवित्र करता तुझ्या कुडी रक्ताच्या वरता मिसळण्याद्वारे म्हजे जीवन संपूर्ण नव्यान रूपीत कर जेजू हालेलुया 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 समेतय परत आमची नदर सांत आल्फोन्सा
पिड्यान तितली वळवळटाली की ल्हान प्रायरीस जायती पिडा तिका आसली चलोंक जायनातलें ल्हानशा कुडान ताका ल्हानशा काडल्या तुमी आज वचून केरळाच्या बर्नांगणा म्हणटा पळयल्यार तुमकां कळी जातीचें कूड पूण जेजूच्या पवित्र येवकरिस्तादें व्हरतो एक भाग व्हरतो एक अभिमान व्हरतो मोग खतखतो मोग कोणी सिस्टां तिच्या लागीं नातल्या वेळार जेजू तिका मेळोंक रूप रुपी येतालो तिचे मोगर दाजार आसतालो रातीच्या वेळार कोणी नातली ही हिका पिडा आसा म्हण जायते जाणां सिस्टां पयस आसतालीं तिका त्या कुडान सोडले त्या वेळार कुडाच्या हाका बगलें की जेजू रावन तिच्या कडेन उलयतालो खंय आनी तिका कळीत आसलें ती पिडा जेजू ती पिडा भोगूंक तिका आदार दितालो त्या देखून एक दीस तिणें ती पिडा म्हणून कोणा कडेन कंप्लेंट केल्लें ना हेरां तुका कित्याक आसली पिडा आयली म्हणून विचारता आसता ती म्हणाली देवान म्हजो व्हरतो मोग केला देवान म्हजो मोग केला त्या देखून म्हाका ती पिडा आयली ती म्हणटाली म्हाका भावनाणे बेळिनो जायते फुडें आमकां आज थोडी पिडा आसा आसूंक पुरो ना म्हणोंक ना जायती जाणां कश्ट जातात आमच्या त्रेतेरी मंदिराक जायती जाणां म्हज्या कडेन म्हणटालीं फादर म्हज्या पिड्याक कदें मागा त्रेतेरी दिसा लायनी रावतना हर एकल्यान तांची पिडा सांगची आसली आनी हांवें आयकूंचें आसलें जेचे उतर तांकां दिवचें आसलें थंय एक बरो अनुभव जेजू त्या वेळार तांकां दितालो जावंक बरो अर्द मिनीट जावंक बरो 1 मिनीट त्या मिनिटांतच तांकां जायतें बरेंपण लागतालें उपरांत येवन म्हणटालीं म्हजी पिडा गूण जाली म्हजो हात दूख गूण जालो म्हजी खरोच गूण जाली मोगाच्या भावनान बीन आमी मागतना जेजू ना म्हणना तो बरें करता गूण करता कितलेशे जाणांक ताणें गूण केलां तर आमकां हर एक लागीं आज त्याच सांदालपण सावरी आमी ती एक फ्रांसिस्कान क्लॅरिस्ट सिस्टर जावन आसली आनी तिच्यात ल्हानशे प्रायर तिची दूख तिका भोगूंक सम्यान आदार दिल्लो त्या देखून ती कांयच म्हणत पाद्र पियो पळय आतांच्या जिवनांत येवक्रिस्त इतलो मोग ताका आसलो की तो केदाळे म्हणटालो सूर्य उदेनांतल्यार हांव जियेतालो चंद्रें प्रकाशीत जायनातल्यार हांव जियेतालो पूण म्हज्या जिवनांत येवकारिस्ताचें बलिदान ना तरी म्हजें जिवन हांव जियोंक साध्य ना तर ह्या लौकीक प्रकृतीक तो ताचें की वर्तें मोल दितालो त्याच पवित्र येवकारिस्ताक ह्या वेळार मागा तुमच्या वर्त्या जिवनांत जायत्या जाणांच्या कुटुंबांत बंदड बनपास आसा जावंक बरो जायत्या जाणांनी फोन करून म्हणचें आसा असले बनपास आसात फादर ऐकना फादर सोरो नाका जाले वायट सवयो वायट चाली अति मिरवून घरांत झगडे झूज होगें कितें जालां तें जालां आमी इमिडिएटली ताका एक बिल्लो बांदचो आसा ताणें म्हाका वायट केलां हाणें म्हाका वायट केलां म्हजें थंय तो मोग उणो म्हूण ना 2 दीस आदीं एक तरणाटो म्हज्या लागीं आयलो रातीच्या वेळार गोंयांत वचून फाटी येता आसतना आनी म्हणूंक लागलो म्हाका तें जाता म्हाका हें म्हणटा म्हजो पांय मोडला एकल्या रातीर येवन कोणें खंयची गे सकत येता म्हजो हात मोडला ओ एकच एक पटी मागाना एकच एक पटी मीस हांव वचना तसो धाकटो भाव म्हणूंक लागलो मीस रजार नासतना मोडनातल्यार रावता गे फादर पूण त्या मनशाक सांगल्यार तो म्हणटा कुमसार ना ताका येवकारिस्ताचो मोग ना थंय हांगा वचून खंयच्या देवाक आराधन खंयच्या देवाचो पुजो गेल्यार आंग न्हय सगळें मोडटा ताचें म्हजे भावना बिणन तें आमी करूंक नजो जायती जाणी आमी आपा लिपा म्हणल्यार बरी हेणें तेणें धांवता कळीत ना म्हूण चिंता पूण जायतो लोक रेतीर येतना ताचो उल्लेख म्हज्या लागीं केल्लो आसा कळीत नातले बरें आमी गेले हांव फादर कोणाकय सांगनाकात फादर खंडीत जावन सांगना पूण आनी मुखार तशें करिनाकात आनी मुखार तशें करिनाकात इतलेंच म्हजें उतर तुमकांय आनी मुखार तशें करिनाकात थोड्यांक कान केप्पे जाता तशें सांगतना त्या खातीर 2 कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 14 म्हणटा सांग पावलो थोड्यांचे मोती कुलडे जावंक जेवण सरान तांचे वयर दांपाण घाल्या आमी हांगा सांगता पूण तींच मनशां रातीर खंय गे आसतात म्हाका भावनान बिणनो तीर अती सरळ म्हूण घेनाकात तें सगळें थंय वयचें कोंबो कातरचो थंय वयचें ताका पुजो करचो तें केल्यार कितें हें केल्यार कितें सगळे देव एकच तर वो कित्याक आसा हांगा सगळो देव एकच जाल्यार तूं ताच्या फाटल्यान वचूंक आसा जाल्यार तुजो सोमी कोण तुज्या सोम्याची वळख तुका ना
एकलो जाणारी जायतो MC करतात आनी तो म्हणटा सगळे देव एकच. ताचें जीवन पळयशें जाल्यार पोकळ रडता ताची पोतीण. मोगाचे भान बिणर संवसाराक आमी बारीत वायट वॉश टूम्स बरें करून कालम बरें करून वायट वॉश सोणो काडिल्ले गोरी भितर पोकळ सोम्याच्या जिवनांत एक जावन जिवंक आमी आयती जावंक जाय. तशें जाल्यार कितें आसा म्हाका जनो सोम्या समर्पीत करा. जिणी बदला आनी त्या वेळार तुज्या जिवनांत पळय आशिर्वादाचो सिवर तो वत्तालो. त्या खातीर सोम्या ते एक जावया. सोम्या सांगा ते एक जावन हांव गायतालो. ताजे उपरांत तुमकां कळीत आसा तर तुमी तें गावचें. तुंस जेजू तुंस म्हजो सोमी तुंस म्हजो देव वकाणी तुका काळजांत. तुंस म्हजो सोमी तुंस म्हजो देव वकाणी तुका काळजांत. तुंस म्हजो रस्ना तुंस म्हजो धनी वखाणी तुका काळजांत. तुंस म्हजो सोमी तुंस म्हजो सोमी तुंस म्हजो देव वखाणी तुका काळजांत. तुंस म्हजो रसनार तुंस म्हजो रसना तुंस म्हजो धनी वखाणी तुका काळजांत. तुंस म्हजो आदार तुंस म्हजो आदार. तुंस म्हजें बळ तुंस म्हजें बळ वखाणी तुका काळजांत. तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजें सूख वखाणी तुका काळजांत. तुंस म्हजो आदार तुंस म्हजो आदार तुंस म्हजें बळ वखाणी तुका काळजांत. तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजें सूख वखाणी तुका काळजांत. तुजेजो वसवट म्हजो सांगात सदां म्हाका विश्वास तुजेर हांव दवरता. तुजेजो रस्त्यार म्हजो मोग ना दुसरो असलो धांवून तुजे ससे येता. तुजेजो वसवट म्हजो सांगात सदां म्हाका विश्वास तुजेर हांव दवरता. तुजेजो रस्त्यार म्हजो मोग ना दुसरो असलो धांवून तुजे ससे येता. तुंस सुदर्शना तुंस म्हजो धनी वखाणी तुका काळजांत. तुंस म्हजो सोमी तुंस म्हजो सोमी तुंस म्हजो देव वखाणी तुका काळजांत. तुंस म्हजो आदार तुंस म्हजें बळ वखाणी तुका काळजांत. तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजें सूख वखाणी तुका काळजांत. तुजेजो सांगात म्हजो वायटात राखवण म्हाका गोपान तुज्या संतोष घेतलो. तुजेजो राय म्हजो उखल धरताय म्हाका तारक म्हज्या जिविताचो. तुंस म्हजो सोमी तुंस म्हजो देव वखाणी तुका काळजांत. तुंस म्हजो रसना तुंस म्हजो धनी वखाणी तुका काळजांत. तुंस म्हजो आदार तुंस म्हजो आदार तुंस म्हजें बळ वखाणी तुका काळजांत. तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजें सूख वखाणी तुका काळजांत. तुंस म्हजो रसनार तुंस म्हजो रसनार तुंस म्हजो धनी वखाणी तुका काळजांत. तुंस
माझो स्वामी तोच माझो स्वामी तोच माझो देव वागाणी तुका काळजांता तोच माझो स्वामी तोच माझो स्वामी तोच माझो देव वागाणी तुका काळजांता तोच माझो रचणार तोच माझो रचणार तोच माझो दाने वागाणी तुका काळजांता तोच म्हजें बळ तोच म्हजें बळ तोच म्हजो आधार वागाणी तुका काळजांता तोच म्हजो आस्रो तोच म्हजें सो वागाणी तुका काळजांता वागाणी तुका काळजांता वागाणी तुका काळजांता सगळ्या वेळार हें कंतार तुमच्या कुडींत तुमच्या जिबेंत तुमच्या थाळ्यांत तुमच्या तोंडान तुमच्या मोतीन सारी एका वेळा येवन मोगाचें न्हू खंयचेय दुस्मानाची सकत तुमकां वायट करूंक शकना रावा समेच्या मोगान रावा त्या क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताणें म्हळें आसा जो कोण म्हजें मांस खाता तो म्हज्या थंय सस्नाक जियेतलो आनी तो मरसो ना आनी त्या खातीर सांत फ्रांसीस आसीस म्हणटा तोच सोमी तोच म्हजें सर्व म्हज्या देवा म्हज्या सर्व म्हणा लागलो सांत फ्रांसीस आसीस आनी तोच संत थॉमस म्हणा लागलो म्हज्या देवा म्हज्या साईबा म्हाका दुसरो कोणूच ना देवा म्हाका साईब दुसरो कोणूच ना एकच साहेब जेजो म्हजो सर्वस्व जेजो म्हजो सर्वस्व देवच म्हजो स्वामी तो म्हजो रचणार तो म्हजो आधार तो म्हजें बळ तो म्हजो धनी तो म्हजो रचणार म्हजो उजवाड म्हजो देव हरी एक तोच दुसरो कोणूच आमकां ना मोगाच्या भावनो आपा लिपा खेळोन कांय फायदो ना देवाचो अर्थ अनुभव जालो मनीस केन्नाच वायट संगतेच्या बाटल्यान वचना खंयच्याय लोवर संगतेच्या वचना खंयच्याय खुशालाय गम्मातेच्या फाटल्यान वचना वेता एकच समेच्या आदाराचेर सगळे आमी उबी रावया मोगाचें ना सगळे आमी उबी रावया समेच्या वरत्या आदारान बरोवंक एवकारिस्त मोग आमचे थंय रोमोवंक खरो एवकारिस्त खातीर धांवोंक एकलो ल्हानसो भुरगो अगेस्ता 6th स्टँडर्डांत आसा बिजेंत आसा ते आवय थोडे बडी सांत आंतोनीच्या नोवेनाक मंगळार आनी बुधवार सांत पाद्रीपेच्या नोवेना येताली फाटल्या दिसांनी तो एक बडी आयिल्लो आनी त्या दीस आराधन हांव कॅन्डक्ट करता आनी ताका पळयलें हांवें पयसल्यान बसलो आनी त्या आराधनान ताचे थंय कितें एक व्हरतो अनुभव जालो मोगाच्यान आनी हर एका दिसा तुमी ताका आज सांत अन्ना प्रायरीन तुमी पळयत्यात जाल्यार सांजेच्या 16 मिसाक मोकळ्या भांगर तो आनी ताची आवय ओण नाडटा तो ती पळय आवय म्हणटाली एक घडी रावंक सोडिना फादर मोकळ्या भांगर व्हरून बसयलां ती बसतले हांवें एक दीस तिका सांगोना ती लास्ट बट 2 म्हळ्यार फाटले 2 भांग सोड न्हू ती बसताली केदाळा हांवें एक दिसूय सांगोना तिका मुखार ये पाटी ये तुका केदाळा बगता त्या दाळा तूं येताय म्हूण हांवें सोडिल्लें तिका पूण हांव पोर म्हाका गेल्ल्या दाळा म्हणा लागली ती बुधवारा दीस फादर मुकल्या भांगान बसयलां फादर म्हाका बस कार्लो आकुतीस जीव जाला म्हळ्यार हांवें कार्लो आकुती जिवान जावन आयला आसा ल्हान नेण्टो भुरगो तिका म्हणटा ये शूड गो आनी हांव त्या दीस आसलो ते आयले म्हाका म्हळें ताणें फोन कर तिका म्हळें 6 o'clock इज अ मास कम ये घरा बैसर ना मी या पळय मोगाच्या भावनांनी बिणी न्हू आमी म्हूण चिंता हांव थोडे बडी आमकां कितें केल्यार जाता कशें केल्यार जाता तो मोग अनुभव करूंक जाय एवकारिस्ताचो मोग आमी अनुभव करूंक जाय एकामेका थंय एवकारिस्ताचो मोग आमी चलन वलन करच्याक दोगां एकामेका मुखामोळ करून रावात मोगाच्यान एवकारिस्ताचो मोग तुजे थंय आसलो हेरां थंय तो पाश्चार करच्या खातीर ट्रान्सफर करच्या खातीर एखादो वेळा ना जेजू कडेन माग ह्या वेळा जेजू तो मोग म्हाका दी ह्या भुरग्याक आमी आशिर्वादीत करूंक आसा एकामेका मुखामळ करून रावात एकामेका मुखामळ दोगां जायना त्या आनी रावयेत एकल्यान राखचें नाका थोड्या कडेन आमी केदां रे तरी पळयता हांव एक एकली रावतात काल्या म्हण म्हाका कळीत जायना
तुमकां मोन नांगी तुमकां पासन नांगी हेरांचो हात तुज्या तकलेर गेल्यार तुका काय पडटा म्हण बें दिसता की म्हाका कांय कळीच जायना मगेचे भान आनी भयण एक एकले आमी कितें जाता हेरांनी तुज्या तकलेर हात धरून मागल्यार तुका आशिर्वादा चड जाता म्हण भियेताय भियेनाका मगेच्या बाबा आनी मगेच्या भयणी जावन दी आशिर्वादा त्या खातीर या पूण शेताक आमी आयल्या त्या खातीर या माया कडेन आमी मागता पवित्र जेजू कडेन आमी मागता तुजो दावो हात काडून तुज्या काळजावं येतो दोगा आसोन तेगा आसोन एकल्या आशिल्ल्यांक हांव कांय सांगना तुमकां सोण सोडटा दोगा या तेगा आसलें तुमचो दावो हात काडून तुमच्या काळजावय दवरा उजवो हात काडून मुखल्या व्यक्तीच्या तकलेर दवरा उजवो हात काडून तुमच्या मुखल्या नाशिल्ल्या व्यक्तीच्या तकलेर दवरा आनी आतां तुमचे दोळे बंद करा संपूर्ण दरान येवकरिस्ताच्या जेजूचो मोग ह्या भुरग्या वयर तूं पाशार करताय म्हूण चिंता तुवेंनी दवरला हात जेजून दवरला ह्या वेळार मुखार आशिल्ले व्यक्ती अनुभव करता जेजूचो मोग ह्या हातांत वरी कोणी जावन दी जेजूक तारतम्य ना जेजूक ना वो पातकी वो बोरो सगळीं ताची भुरगीं ताचे हात हर एकल्या तो विस्तारयता ह्या वेळा तुमच्या तकलेर दवरला हात जेजूचो तुज्या तकलेंतल्यान तळयोपर्यंत आसल्या त्या शिरशिरांनी जेच्या आमली रगत जेजो दवरतो अनुभव ह्या वेळा तुका घडच्या जेचे पवित्र आमली रगत देवच्या तेंबते रगत कुडसोन देवले म्हज्या बातका खातीर आनी तुज्या बातका खातीर तुका बक्षणे दिवच्या म्हाका बक्षणे दिवच्या आनी तेंच रगत ह्या वेळार तुज्या तकलेंतल्यान तळये पर्यंत मुखल्या व्यक्तीच्या हातांत हांव देंवतालें मुखल्या व्यक्तीचो हात तासो न्ही जेजूचो हात ताच्या मारिपात आनी तिच्या मारिपात तुज्या तकले वयर आसा म्हणून भोगूंक आनी तो भोग आतां ह्या वेळार तुज्या काळजांत नाना तरेचे भोगणां आसलेलीं सगळीं नापय जावच्या माग सगळो जेजू अनुभव जावच्या माग वो अनुभव परत तुवें बगच्याक जेजू ह्या वेळार तुज्या काळजांत घालता तो मोग तुज्या काळजांत देवयता ती सगत मोगाच्या जेजू ह्या वेळा ह्या भुरग्या वयर संपूर्ण दरान तो मोग देवय ह्या कुर्सादान देवलो तो मोग ह्या कुर्सादान आसलो तो मोग ह्या कुर्सादान देवले ते मदें रगत हर एका भुरग्याच्या कुडींत आशिल्लें उणेपण पिडेची ते कितें फाळां कितें कडी बंदड मनपात ते सगळें निकळो पडून दी ताका अधिकार ना तो अधिकार आतां मोड उडयता याजकपणाच्या अधिकार म्हाका दिल्या ते पदवे जेच्या नांवान तो अधिकार आतां मोड उडयता जेच्या नांवान जेच्या अधिकारान जेच्या वर्त्या अमली रक्ताच्या बळान याजकपणाचे अधिकार म्हाका दिल्या ते पदवेन खजली तजली नाका जाली वायट शक्तीचो प्रभाव वायट बंदड बनपास कितें नाका जालें पिजीचपणा नाका जालें अन्य देवा लागीं वचचें अन्य देवाक नाका जालें खाणीक दिवचें गजाले गजाले संगतेंत ही भुरगीं मेतेर जाल्लीं तर ह्या भुरग्यांत तसले पातकाचो अर्दोस आसा तर तो बंदड आसा तर ह्या वेळार जेच्या नांवान तो संपूर्ण दरा तसो अधिकार खाण मोड जेच्या येवकरिस्ताच्या त्या मुळा हांव समर्पीत करता आनी ह्या भुरग्यांक केन्नाच त्या पिडेंत कसलो अधिकार त्या पिडेन घेतला तो अधिकार ह्याच वेळा जेच्या वर्त्या अमली रक्ताच्या बळान जेच्या नांवान तो मोड येवकरिस्ताच्या मुखार समर्पीत करता सगळी ती सुटका ह्या भुरग्यांक मेळोवन दी आनी लाभोवन दी जेजू तुज्या रक्तान हांकां सुटका दी सोम्या जेजू तुज्या रक्तान हांची पातकां पुसून काड सगळी पातकां जेजू तुज्या रक्तान हांची पिडा तूं पयस कर पयस सोसन दी पिडा जेच्या नांवान आमले रक्ताच्या बळान सगळी पिडा ह्याच वेळा जेजू तुजे रगत हांचे जिवीत दिता जेजू तुजे रगत तांचे जिवीत बदलता जेजू तुजे रगत आमकां सोडवून दिता जेजू तुजे रगत आमचें दुख पयस करता जेजू तुजे रगत हांकां जिवीत दिता जेजू तुजे रगत हांचें जिवीत बदलता जेजू तुजे रगत हांकां सोडवून दिता जेजू तुजे रगत हांचें दुख पयस करता सगळे आमचे हात सकयल घालया मोगाच्या बळा दी सकत जेजूची
एवकरिस्तव दिश्ट घालात आता सगळी एक घडी बरी एक अर्ध मिनिट कितें तुजी आशा आसा कित्या खातीर तूं ह्या पुंशताक आयलाय आनी आयलाय कितें तुजी इरादो कितें निर्धार केला इरादो सगळो सम्या कडेन सांग गुपीत सांग ताका कळीत आसा हर एकल्याचे काळीज ताका कळीत आसा घाम ना बरेंपण ना सुटका ना समाधान ना इसार जेजू कळीत आसा जेजू म्हजें जिवन उक्तें दवरता जेजू तुजें म्हाका दवरता सगळे आमी दिंबेर पडया मोगाच्या न्हू समेचे वरती आशिर्वाद घेवच्या समी आमकां दिता ते आशिर्वादाचे वरती आशिर्वाद दुसरे ना मोगाच्या भाव आनी भयणी हेर कितलेय दिवस आसल्यार ते तात्कालीक शाश्वत जिवीत सम्या तें त्या खातीर ताणें म्हणलें जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो सस्नाक जियेतलो तो सस्नाक जियेतलो आशिर्वादा खातीर आमी मागोन हे समेचे आशिर्वाद घेवच्याक आयती जावया Itia boda sakramenta sestang naman keruya purbila tiarupa botla navioriti adarya Selvan vecha eskut visya Babatace boltepia Zase bapa Tase sputa Olasani stutisa Potvi mai masasna sasna Ekastarya hasita Tu kadogacha spirita sama sami navata Amen हे देवा विशेष सक्रम्याचा काल तुझ्या कष्टमाना दुखडा तू आमकां सडलाय चड आनी चड करून आयच्या दिसांक बगिदा जाल्या सगळ्या भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादान भर तुझ्या मांस आनी रक्ताचे सकतांचे ते उपसोनी खरो अनुभव आमचे थंय जावच्या तुझ्या मांसाक आनी रक्ताक आमी बुकेवन आनी ताणेवच्याक आमकां जाय जाल्यार श्रेश्ठ उर्बा तूं आसा कर जो जेत आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना Amen मिसाचें तेसावां ह्या परी आसात देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता जसिंता क्रास्ता वामादा पदाव लिनेट लुवीस सुरतकल पियूस आनी इथन डिमेल्लो पियूस नगर वितालिस डिसोजा सुरतकल वीना डिसोजा पियूस नगर विजय सिक्वेरा आनी कुटुंब संतकट्टे सोनाली अल्फोन्स उडपी मेरियल आनी जेसिका डिलिमा वालेन्सिया सेवरिन डिसोजा इंद्राळी रिक्सन डी अल्मेडा संतकट्टे असो आज बर्थडे ओफिलिया डिसोजा बॉम्बे वीणा स्टॅन इन डिसोजा पेत्री हाची 25 वर्सांची वेडिंग एनिवर्सरी रोनाल्ड मताय शंकरपरा नवीन नॉयल इन डिसोजा उडपी लविना डी अल्मेडा पेत्री विलियम डिसोजा संतकट्टे जियाना रोड्रिगास उद्यावर वॉल्टर स्विनी आनी अन्सिला डिसोजा पांगळा तशेंच रॉडनी डिसोजा मुंबय हाका बरी भलायकी मेळोवंक चार्ल्स मतायस केम्मण हाच्या तेसावा खातीर अंजेलिन मचादो हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता शार्लेट पिंटो आनी कुटुंब कालमाडी बेनेडिक्टा आंद्रादे हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता तेल्मा मचादो आनी कुटुंब उडपी मार्क लुबिस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता शार्लेट पिंटो उडपी रोजलिन बर्बोजा हिच्या आत्म्या खातीर मीस दिता लॉरेन्स पेट्रिशिया बर्बोजा कलमाडी एवलिन मिनेझस हिच्या आत्म्या खातीर मीस दिता मॅग्दलिन मेरी बॉम्बे
ग्रेस आनी थॉमस मस्करेनस हांच्या आत्मा खातीर मीस दिता. रिना मस्करेनस किरें घरच्या आल्मांव खातीर मीस दिता. थॉमस मोनीस ब्रह्मावर. गाविल्या संगी आमी आयल्या संतुष्ट वोंटांनी हरसंग बापा तुका वेदी भोंवती आमी समल्या स्तुती गाव तुची धन्या देवा. देव आनी धनी तू आमच्या या काळसांत आनी आमच्या या मोणांत वागणता बापा तुका पेटोवन मोगावसो आमच्या काळसांत. मोगाविल्या संगी आमी आयल्या संतुष्ट वोंटांनी हरसंग बापा तुका वेदी भोंवती आमी समल्या स्तुती गाव तुची धन्या देवा. मोगाविल्या संगी आमी आयल्या संतुष्ट वोंटांनी हरसंग बापा तुका वेदी भोंवती आमी जमल्या स्तुती गाव तुची धन्या देवा. मगेच्या भाव भयणीनो बोव आपूण बसो सांगात तुमगे मिस्साच्या बलिदानां देवाक अर्घ निवेद्य असो उपकार बावड्या. हे भाग ताणें आमकां पावो केला. मरियमायन आपयनातल्यार आमी हांगा येवंक सादित नातले. तिणें आमकां आपयला. तिच्या उल्या पाळो दिवन आमी एक जावन मिस्साचें बलिदान पवित्र नांवे आतां आमी आरंभ करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ल्हानतावन आजून पर्यंत म्हजो खिर्त बाबार्थ त्या निजा देवा थंय. कितेंय जावन दी तो देव म्हजे सांगात आसा. तो म्हाका सांबाळटा. म्हजी सगळी योजना ताची जावन आसात. त्या देखून हांवें कोणाय कितेंच भिवची गरज ना. जो कितें करता तें कितें करता त्या विशयांत म्हाका पडोन वचोना. आनी म्हाका आसा एकलो जेजू तो म्हजे सांगाता आसतना हांवें भिवची गरज ना. हें आयच्या वांजलांत आमकां बोवापूर बायतारान जेजू म्हणटा दोगां धन्याची सेवा करूंक जायना. इल्लें थंय इल्लें हांगा म्हूण आमी गेल्या जाल्यार आमचें जिवन आमी पोकळ करून घेतलें हांव सगळ्यात उणी करून घेतलें हांव. त्या खातीर आमी म्हणटा डायवर्टेड लायफ फोकसलेस लायफ. त्या देखून म्हज्या टॉकान सांगलें पर्पस अँड फोकस करेक्ट आसा जाल्यार आमचें जिवीत वर्तें आनंद भरीत उल्हास भरीत संतोश भरीत जाता. आनी कितेंय वारें वादळ येताना आमी भियेना. तें पूड करूंक आमकां जेजू आदार दिता. आनी तस जाल्यार वाऱ्या वादळांतल्यान आमकां तो राखता. फाटली दिसान तुमी आयकलां सांग पुरो उर्वा बिरगेजेंत आसली एकली थोडी प्रायची. तिची धूव पयस आसली आनी ती खीळ घालून न्हिदोन आसली. आमी चिंता थोड्या पडी आमच्या मालगाड्याची खिळी गाडी जाय तें गाडी जाय हे गाडी जाय भायर जावन ओपन करची एक सिस्टम आमी करी जाय पळया. आनी ती न्हिदोन आसतना ती घरांत एक दूख असली. तिणें आपल्या दुयेक फोन केला आनी म्हळें भया कितें गे दूख बघता म्हाका उत्सवास घडूंक कश्ट जाता. हे तुवें सांगलें की ऊन उदक कर आनी पिये जातालें. आनी तितल्यार तिच्या तुवें एका नर्साक लागीं आसलें नर्साक फोन केलें आनी ती नर्स ताबडतोब आयली आनी तिणें टोके मारलें बेल घालें आनी हिणें येवन दार काडलें. दार काडून तिची परिस्थिती पळोवन ती म्हणा लागली तिका आमी हॉस्पिटलाक या. हॉस्पिटलाक 4 मिनटां काडटना ती सरली. मगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते फुडें आमची योजना सगळी ह्या तात्कालीक संवसारान म्हाका सारकें जाय जाल्यार बरें. देवान ते कीळ काण आसा तेका भितर दवरल्यार जायते कश्ट आसता आसले. देवाक कळीत आसा मगाच्या भावान आनी भयणीनो तुका आनी म्हाका कितें जाय तुज्या आनी म्हज्या कुटुंबान कितें जाय तुज्या आनी म्हज्या जिवनान कितें जाय तें सगळें ताका कळीत आसा. त्या प्रमाणे तो करतालो. केन्ना एका निसा देवा तें बावार्थ दवरून ताच्या वाटेन चलतना तसली वाट चलोवंक समेची कृपा आमी मागया. चुकून पडलें हांव तर भियेवचें नाका. परत आमी त्या वायट वाटे वयचें नांव
परत त्या वाटेन आमी चलचे ना एका निजा देवाची एका धन्याची सेवा करूंक मात्र म्हजो निर्धार हांव करतलो आनी करतलें म्हणल्यार बाबार्थान भरोशान आमची पातकांची दूख आमी धरया हांव पातकी सर्पदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मनाचे दोन तोंडांत सरून वायटा धरून आनी बरें जाणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच अवकार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्पदादा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक फावो आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत रिस्ता काकूत रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रत्यया देवा आमच्या बापा तुझे मांडावळ केदीं सुखाना नसते ते सगळे आमचे तोंड पयस कर आनी आमच्या पायद्या पडटा ते सगळे आमकां दी आमी कलत्या कळसाण मागता आमच्या सम्यात येवता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सेवा पवित्र आत्म्याचेपणाची आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. पावलून कोरिंदकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप भाव भयणीनो म्हजी बडाई उलोवन कांय फायदो ना तरी हांवें आतां ती सांगी जाय जाल्या देखून सोम्यान म्हाका दया केल्ल्या दर्शना आनी उगडापणा विशयान हांव सांगतां क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या एक मनशाक हांव वळखतां 14 वर्सां आदीं ताका एक परवशान व्हरून पावयलो हे कुडी सहीत वा कुडी रहीत घडलें तें हांव नेणा आनी देव जाणा आनी त्याच मनशांक वैकुंठी उबारून मेलो आनी तें मनशाच्यान उलोवंक जायनात आनी सांगूंक येनात तसली गुपीत संगतो ताणें आयकल्यो हे ताचे कुडी सहीत वा कुडी रहीत घडलें तें हांव नेणा देव जाणा ह्याच मनशाची बडाई उलोवंक हांव सोदतां पूण म्हजेच विशयान जाल्यार म्हजे अस्कतकाय शिवाय हेर कसलीच बडाई उलोवंक हांव वचना हांव म्हजी बडाई सांगीन जाल्यार तें पिशेपण जावचें ना कित्याक हांव उलयतां तें सत तरी पूण म्हजें तें दिसता तें आनी म्हजें तावन आयकूंक मेळटा ताचे परस चड म्हजे विशयान कोणेय वडवीक चिंची नाका देखून ती हांव सांगिना म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगदापणा विशयान उलोवचें जाल्यार हांवें तांच्या पासत गर्वाक पडनये म्हूण म्हजे कुडींत एक फोडाफोडीची दूख दिल्या मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता हांव गर्वाक पडन म्हूण सैतानाचो हो दूत म्हाका तपडयत आसा हो दुस्मान म्हजे तावन पयस सोरूं म्हणून 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो कित्याक मनशाचे अस्कतकायेन म्हजी सगळी सकत दिसून येता देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे तें उस्ती करचे खातीर म्हजे अस्कतकायेची वडवीक हांव खुशेन सांगतां तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्कतकार्यांनी बेपरवानी कश्ट अनवारां दगदण्यांनी आनी आटेविट्यांनी हांव दादोशी जाला कित्याक हांव आस्कत तेन्ना हांव निजाकी सक्तीवन देवाचे उतारें देवाचे व्हड उपकार साकून पळया सर्वेस पोरकितलो स्वादिको साकून पळया सर्वेस पोरकितलो स्वादिको ताच्या सेवका भोवती वेळो गाय सर्वेस परसो दूत तांकां राखता सांबाळटा
साकोन पळया सर्वेस पोर कितलो स्वादिको ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस करस बागी साकोन पळया सर्वेस पोर कितलो स्वादिको देव भक्तानो सर्वेस्पराची स्तुती करा ताची स्तुती करतेल्यांक कांयच उणें ना तरण्या सिंहाक पर्यान उपास काडूंक पडटा पूण देवाची सेवा करतेल्यांक कांयच उणें जावचें ना साकोन पळया सर्वेस पोर कितलो स्वादिको या भुरग्यानो मुझे आयका हांव तुमकां सर्वेस्पराची बाया भक्ती शिकयता लांबावक तुमी आशेतात वे जायत्या वर्सांच्या सुखी जिवनाक तुमी अत्रेकतात वे साकोन पळया सर्वेस पोर कितलो स्वादिको साकोन पळया सर्वेस पोर कितलो स्वादिको उबी रावया Alleluia, 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 Alleluia. कितलो वर्तो ग्रेस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्या Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पोर तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणालो कोणायच्यानी दोग दनयांची साखरी करूंक साधना एकच तो एकल्याचो द्वेश करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पयल्याक लब जातलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगुरचें म्हणून तुमी लेका व्हरतो हुस्को करचो नाका खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरते न्ही पळय ती अंतराळाची सुकणीं ती वंपिनात लुविनात वा तुप्यांनी पुंजायनात तरी पूण तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता तुमी तांच्या प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय तुमच्या मदें कोण चिंता करना आपल्या आवको थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक शकत आनी न्हेसना विशयान तुमी कित्याक कंत करची शेतांतलीं तीं काट फुलां कशीं वाडटात तें पळया तीं गोळनात वा वळिनात तरी पूण हांव तुमकां सांगता सालमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवान तांतला एक फुला सारको न्हेसलो ना आज आसा आनी फाल्यां रान्नीन लासतात त्या शेतांतलें तण सयत जर देव ह्या परे न्हेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना उण्या बावडताच्यानो देखून कितें खावचें आनी कितें पियेवचें आनी कितें न्हेसचें
अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात. हें सगळें स्वच्छें अनभवडट्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गें आसलेलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें सर्गींचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तुमकां तो दितलो. फाल्यांचें चिंतून कंत करिनाकात. फाल्यांची कंत फाल्यांक, आयची कंत आजीक पुरो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्त. Altar lagi semblia Kani ko hadu aila Mogan astu kadita Svikar karmo parata Dharmoche opundita Atmomuso arpita Jivoso samarpita Jin mortuka arpita म्हज्या मोगेचें भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पददा देवा बापा मानता तसलें जामणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमच्या आणि त्या पवित्र सभेच्या आगावाक सर्वस्फूर्त मानून घे. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार देणे आमी हाडून दवरता. तांचेर आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ते संस्कार आमच्या आत्म्या नवो जीव दिताय. तर कोडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचे काणजें सदां आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपद आनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सत आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या आनंद शब्दरे मनशाकुळाचें रचन करतना तांकां श्रेश्ठ योजन तुवें निर्मीत केलें. त्या योजनान तुज्या पुता भागीदार केलोय. आमचे सडवण करचे, आमचे सलवार जावच्या तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत तुवें दान दिलोय. ताणें आपले कोडी रक्ता मांसा वरवीं ताणें आमकां संपूर्ण तरान नवी सुटका दिली. ताजें रगत आमचे खातीर वारयलें, आमचे पातकां धुवन काडलीं आनी आमकां नव्या जिविताक ताणें उठयलें. त्या संत जनादार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदाळबाळ निरंतर गायतात तुजे मुखार. Pavit darbaraso servis porto Sargani somsa Pola tuja vaivavan O sargito kacheche Servis porache navi Tata kache O sargito kacheche O sargito kacheche. बापा करस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या दडोनी देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जाता ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी कराचें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या वगडासा करात. बावट सगट परगचुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेवच्या मरणासणे पुन्हा जेवणपणा समय भक्तीपणे उगडास काडटा हांव आनी हो जीव सोड आनी सोडवाची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार घेवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेजता. पवित्र आत्म्यारी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मोरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सश्टाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. समेन भोव मोगाची प्रार्थना आमकां दिला. त्या प्रार्थनांत संपूर्ण तरान ताच्या एका निजा देवाचो मोग करूंक आमकां ताणें आपोवणें दिलां. ते प्रार्थना भक्तीन सांगतात आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नाम पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सहज आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्त जेणे बरेचशा नत्रकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकादारले वाठय. सोडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सस्ना. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशी प्रमाणे तिका शांती देण एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी रातभर चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. म्हजी शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोवे आसो. माया मोग सण एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. वो मगेच्या बाप भयणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू सदांच आमकां राखसो आनी पोसचो. ह्या एका निजा देवाचो मोग करता आसतना ताच्या मांसा आनी रक्ताद्वारी आमची सोडवण ताणें केल्या. आमचे तें सदांच खालतोची येता. अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जेवणाची वेळी
तुवे उंडो मोठलो तुझ्या मासांतो बदला calcinto da caros ragazai socchelo opra ci sa piendilo e ci sumogara e ci sudayara e corpesa gora daya Bhagavata e Chisumogara e Chisudayara e Kurpesagora Nanya Bhagavata Kadpataun tuve Uda piyong dile Mana chete kanto bekam dile Hazar hazar loka Odia mastin wane Esomiya amchadanya E chisumogara E Chisudayara e Kurpesagora Nanya Bhagavata e Chisumogara e Chisudayara e Kurpesagora Nanya Bhagavata e आमच्या काळसा प्रकाश पांकय तुझ्या मोगाळूच्या कुडी गाणी आत्म्या निगडाय तू आमका ए तारका आमच्या दया चिसो मोगाळा ए Chisudayara e Kurpesagora Nanya Bhagavata e Chisumogara e Chisudayara e Kurpesagora Nanya Bhagavata चिसू म्हणा लागलो पहिले सदा देवाचे राज आणि खरा ताची खुशी आणि यार सगळें तो तुमकां दितालो प्रार्थया प्रेतीच्या बापा तुज्या हातांतले आमी घेतला तेंच्या कोडी रक्ताचे छेवण तुजे सवे आमच्या एकवटाची खुणा त्या जनोरे तुज्या पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय आनी सडय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदाधेय बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन सर
आमची योजना सोम्याच्या हातान देऊन एका निजा देवास करी भक्त आणि मोग करूं वचन आदकीच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाची ओळख तुमची मनाची वात आमच्या पाद्राबातांत तुम्ही घेवची नांव नाका उडपी गॉडविन पुत्रन खारकळ थॉमस मोनिस ब्रह्मावर जॉय प्रज्ञा पायस संतकट्टे रुडोल्फ लिडविन डी अल्मेडा संतकट्टे तशेंच रेनिटा डिसोजा बॉम्बे तुमकां देव बरें करूं मोरयमाच्या आशिर्वादां तुमच्यार मागता बरें करूं तुमच्या भुरग्यां पासून विनती वेळांगणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनती वेळांगणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनती कर ये बो नितळी आवकारी बो भगवंतीन राधीन शेजूची बो निर्मळ आवयसां ससाणतां तुका विंचून काडली देवपुता तूं गर्भी संभवचे वेळी तुका भोगल्या अधिक वर्थ्या आनंदाचो उगडास करूंक तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याचे उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीक चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकता हे दुखेचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उगडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या घरचें तूं म्हाका फाटय तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुतीचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवण्याचेर भर वचून आनी तुज्या पळवून सोसायच्या आदारार बंदोवन भोव खलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतता ह्या म्हज्या घरचें म्हजे बसत विनती कर देवाची भगवान कशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळचे कर नाही तर म्हाका आदीक गरज अशे उपकार मेळचे कर म्हण ह्या नव्यान हांव तुजे लागीं परतून मागता ते सवा ह्या परी आसात बरी भलायकी मोतीक समाधान मेळोवंक गोमटी दूख गूण जावंक वेरिकोस वेन गूण जावंक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक वायट उलोवणें सोडूंक दुबय कामाची विजा मेळोवंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक घराक एक रस्तो फावो जावंक 4 वर्सांच्या भुरग्याचें उलोवणें सुडाल जावंक आमाल पियोवणें सोडूंक रीण फारीक जावंक कोर्टांतल्या केसींत जीक मेळोवंक CA परिक्षेंत पास जावंक काजारीचें कार्य अडकळिवणें जावंक भुरग्यांचे हट राग पयस वचोंक बाळंतेर नॉर्मल जावंक ऑपरेशन बऱ्यान जावंक रिपोर्ट नॉर्मल येवंक ब्रेस्ट कॅन्सर गूण जावंक मेडिकल परिक्षे पास जावंक कुटुंबा जिवितांतले समस्या परिहार जावंक कामाच्या जाग्यार समाधान मेळोवंक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक दाव्या हाताची दूख गूण जावंक युट्रसांतलें सिस्ट गूण जावंक कातीची पिडा गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक वायट चिंतना आलोचने पयस वचोंक फावो तो बेस विंचून काडूंक दुबय रियल एस्टेट बिजनेस बरें जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक दिल्ले पयशे भांगार फाटीं मेळोवंक वायट इश्टाघात सोडूंक थायरॉयड पिडा गूण जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी मोरये माये लागीं आमी मागया तुज्या मानाक हांवें करच्या ह्या नव्याना मारिफात तुज्या मध्यस्थीके थंय म्हाका शेवटी पातयणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत कशी आसतना ताणें तुज्या खतावेन खालसाण पेटयल्या सैबावरत्या मोगा आनी आनंदाच्या मानाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां म्हज्या मागणेक घे
आनी ह्या खातीर हांव तुका हे काळजाचे अद्रैक भेटयता. नमान बरी आहे कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचे जेसू. भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये. आमेन. नमान बरी आहे कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचे जेसू. भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये. आमेन. नमान बरी आहे कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचे जेसू. भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये. आमेन. हे देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल पडव्यान पयल्या पोटी वर्त्या मोगान भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्राणामाक मेळो तुज्या सर्गेच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळे मोत्यां ते साव दीत म्हण हांव खुशी भरतां आनी संवसाराच्या अंत पर्यंत ते परसन वाडोवन दीत म्हण अत्रेकता. हे दुखेस्तांचे बुजवाणी देवा सपोत मनीस जाताना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परत येवन मागता. तुजे पदवेदार मध्यस्तिके मारिपात जोड दी म्हण हांवें तुजे लागीं मागल्लो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मानाक येदोळ पर्यंत मनशान केल्ले सर बरीं कामां जेच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासून भोव कलतेपणी हांव तुजे लागीं परत येवन मागतां. आयक म्हण म्हजे खालती मागणी आनी सोंडी म्हण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नावी आमचो आदार थणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजे बाप तुजेशी पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्याक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावर्ताच्या बुजवणदारा तुजी मीठ मेर नातलेल्या दयाळाये लागीं आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. 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 फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना. 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 पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा.
तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता 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 दुखाच्या कोणाक संसार बुडोवन गेला 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 सुखाच्या राजा तुझ्या भो आशेला सुखाच्या राजा तुझ्या भो आशेला तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता 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 तुझे बिन कितेंच हांव करूंक शकना तुझे बिन कितेंच हांव करूंक शकना तुझे बिन हांव कितेंच करूंक शकना तुझे बिन कितेंच हांव करूंक शकना तुझे शिवाय कोणूच आदार म्हाका ना तुझे शिवाय कोणूच आदार म्हाका ना तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता 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 दर्शन दी सोम्या ओळखा कुळतीन तुझ्या दर्शन दी सोम्या ओळखा कुळतीन तुझ्या शांतीला बोयदय आत्म्याक मुच्या शांतीला बोयदय आत्म्याक मुच्या तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता 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 Mogar puta salve Amkwar Maria आशीर्वादी आमकां जेजूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये अमावस्येत विनंती करून दर्या शुक्रा अमावस्येत विनंती करून तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो अमावस्येत विनंती करा भाग्यवान कुर्सचे कृपेन निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.